दिव्यवाणी 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 Magal Bobani no tum kasamis tangku bagi sentus beritu netalam pestace Subhashri Padita ania bau pavitra desa ya pun dalar zaung kasca ya aradanaku moga so swagat magtam bergiang gatir az vishesh kun magtastana sumeci berpura shirwada bergiang gatir dewa neunditu ama semistantin dewa neunditu ani am kai besawani burun di mun magya एकमेका जगर संगतीर विशेष कोई सुंदर बार मागे हम जिते सवा इरादे अतरेग की त्या साथ सगळे समया मुकरदवरिया सुमेची भरपूर बेस्ट समाजोटचे प्रयत्न करिया सुमयाक स्वागत करिया आराधनाचे गीत आम्ही गावया दुर्लभ जेसो मोगाळ उदार म्हणजे गीत गाऊन सुमयेची स्तुती सुमयाक आराधन करून भक्तीपणांत या आराधनाक तयार जावया दुर्लभ जेसु मोगाळ उदार कितलो मोगाळ इष्टांचो आमचे संगीत दिसत रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बागार हे संपूर्ण प्रीत करतलो तासो सांगात आमकां दिता वाटो दैवीक मोगाचो ताचे बागार हे कोणा आसा संपूर्ण प्रीत करतलो तासो सांगात आमकां दिता वाटो दैवीक मोगाचो काकुताची केदी मोटी सोदर्यो तो वेची कात्म्या पोटलूंग आपल्या श्रद्धान नाणयता बापाक दिता तांकां वोपसू कुरपेशेल्यान नेटयता आपले श्रद्धास तांकां गावो तांचे थंय तो एक जाता दिता तांकां वोपसू कुरपेशेल्यान नेटयता आपले जखमास तांकां गावो तांचे थंय तो एक जाता मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या संतान मोगतेया मानता सैबा तुजो उपकार सिरपण करता नमस्कार जा तुम्ही सोयीस्त्या ससना जिणी जातस काबारी निर्मी आम्ही भोगून तुका रूप भागी सरगारी जा तू आमचो इश्त्या ससना जिणी जातस काबारी निर्मी आम्ही भोगून तुका रूप भागी सरगारी रूप भागी सरगारी Ergan tuka sumian Jesu, uglap tuka sumian Jesu, aradan tuka sumian Jesu,
वंदन तुका सुमिया जेजू येसुवे वंदने येसुवे आराधने येसुवे स्तोत्र अर्गान जेजू उगळप जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Yeswe vandane. Yeswe आराधने. Yeswe स्तोत्र. Hallelujah. 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 Boshya. मगर भाव बहिणीनो भुरग्यांनो हांगा फुडें जेजू आमच्या मदें आसा जेजूच्या जल्माच्या परबेच्या संतोशांत आमी आसा न्ही गे परतो संतोश सांगपा मुगता वय गे हे संदर्भार हांगासर पयल्या पवित्र सभा बाळकांचे फेस्त आचरण करता वय गे वय गे आचरण करच्या वखता आज विशेष करून ह्या पुणतळा भुरग्यां खातीर मागता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भुरग्याचे देणे वर्तें देणे वय गी वय गी न्ही संतोषाचे देणे वय गी न्ही कुट मानत भुरगीं नान जाल्यार बेजार गी संतोष बेजार भुरगीं आसा जाल्यार संतोष देखून भुरगीं नातलेल्या जोड्या लागीं विचारलें जाल्यार कळटा भुरग्याचें म्हत्व कितें भुरग्यांक संतोष कितें न्ही गी वय गी न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ह्या भुरग्यांनी बरें वाडय जाय बऱ्यान आसा जाय म्हणली आशा हर एका आवय बापायची वय गी न्ही वय गी न्ही भुरग्यांनी संतोष नासल्यार तांचें जिवीत सार्थक वय गी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी सर्वेस्परा देवा अर्गां दिवंक जाय ताची स्तुती करूंक जाय कित्याक भुरग्यां मारिफात तो आजुनी मनशा कुळाचो मोग करता आनी मनशाक आशिर्वादांनी भरता कीर्तन 103 म्हणटा कीर्तन 103 103 कितें म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हणजे सगळ्यांतच कर ना म्हणजे सगळ्यांतच ताची स्तुती करूं ताची स्तुती करू आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्पराची स्तुती आणि ताचे उपकार आणि ताचे उपकार केदींच विसर नाका केदींच विसर नाका केदींच विसर नाका केदींच विसर नाका आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्पराची स्तुती म्हणजे सगळ्यांतच कर ना म्हणजे सगळ्यांतच कर ताची स्तुती करूं ताची स्तुती आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्पराची स्तुती आणि ताचे उपकार आणि ताचे उपकार केदींच विसर नाका केदींच विसर नाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान जेजो उगळप जेजो आराधन जेजो हालेलुया मगर बाबडीनो उबी रावया आमच्या सर्वेस्पराच्या मनाक हे स्तुतीची गीत आमी गावया कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पर देव आमचे खातीर महात कार्यां करता विचित्र कामां करता आनी ताचें नांव आमी कधीच विसरूंक नजो ताच्या नांवाची सदांच आमी स्तुती करूंक जाय देखून देवा बापाक आमी अर्सिया म्हणलें गीत गावया आनी ताची स्तुती करया तळये भेटून ताका आमी अर्गां दिवया Deva Bapa kami hersia Verti ketyata cini alia Deva Bapa kami hersia Verti ketyata cini alia Mastak bagan vandan karya Talio petun tachi bodvi gavya मस्तक बागों वंदन करया ताळयो पेटोवन ताची उर्वी गावया देवा देवांसो देवांसो आपले रस्ते मोगान पोसो देवा देवांसो देवांसो आपले रस्ते मोगान पोसो देव तो आमच्या पूर्वजांसो कितलो दयाळ कितलो वर्तो देव तो आमचो पूर्वजांचो कितलो दयाळ कितलो वर्तो हालेलुया 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 सगळ्यांत
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. तालियों जिसो सोमिया का मेहरसिया कलते पणी तगाना मान करिया मस्त बघून तग वंदन करिया तळी पेटून त्याची वडवी गावया संसारा सूज वाटतो बदकाम बसोत रक्त बुडलो आमच्या कधी गुस्सार मेलो तिसऱ्या दिसा तो जीवन जालो हे आमच्या सोम्या कमी आराधन करूया ताच्या नावाची स्तुती करूया तग हरसिया तग वंदिया जेजू सोम्या कमी हरसी कलते पणी ना मान करिया जेजू सोम्या कमी हरसिया कलते पुणी ना मान करिया मस्त बागान वंदन करिया ताळियो पेटून ताची भडवी गाव्या मस्त बघून वंदन करिया ताळियो पेटून त्याची उडवी गाव्या संसाराचो सोडवून धारतो पाका पासोत रक्तान बुडलो संसाराचो सोडवून धारतो पाका पासोर कान बुडलो आमचे खातीर कोर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो आमचे खातीर कुसार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो हालेलुया 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 हात बारना हालेलुया 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 देण्या पसोतर गांधीव्याम मस्त भागान वंदन करिया ताळियो पेटून ताची भडवी गाव्या मस्त भगवान वंदन करिया ताळियो पेटून ताची उडवी गाव्या कष्ट तेल्या उजवून दिवसो सर्वा सर्गी वाटा कोसो कष्ट तेल्या उजवून दिवसो सर्वांसर्गी वाटा कोसो कुर्पे झरीन तान बागोसो दिसपोते प्रेरण लाभोसो कुर्पे झरीन तानबा गोंसो दिसपोते प्रेरण लाभोसो Alleluia, 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 Alleluia. सगळी ओढे Alleluia, 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 Ergandi jo glabdi dwara dandi jo Alleluia, Alleluia, Alleluia. Shadala bala 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 shadala la la hala hala. Ergandi jo glabdi dwara dandi jo Alleluia, Alleluia, Alleluia. Yes, 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 yes. Jesus, Jesus, Jesus. Alleluia, 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 Alleluia.
हालेलुया 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 वर्गा जेजू क्लब जेजू आराधना जेजू शदला बला बला दलललाई हरा हालेलुया हालेलुया इसवी वंदरी इसवी आराधना इसवी हालेलुया 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 वर्गा तुका सुमिया जेजू भगलाब तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 बशा मगळ भाऊ भयणीनो घडी भर सोमया पड्या आमचो सोमया आमच्या मदें हांगासर आसा आज विशेष करून कोणा खातीर मागता आमी भुरग्यां खातीर मागता फाल्यां पवीस सभा कोणाचें फेस्ताचरण करता कोण बळकां कोण बळकां कोण बळकां निरापराधी मारतीर बाळकां कोणा खातीर तांणी जीव दिलो कोणा खातीर जीव दिलो जेजू खातीर केदाळा दोन वर्सां पयलीं जेजू जल्मल्ल्या त्या वेळार न्ही वय गे कित्याक तांणी जीव दिवचो पडलो कित्याक जीव दिवचो पडलो तांकां हेरोद्रायान 2 वर्सांच्या सकयल्या भुरग्यांक जीवशी मारूंक वय जेजूक स्वच्छ खातीर जेजूक स्वच्छ खातीर पळय म्हणजे मगाच्या बाबडीनो जेजू जल्मली खबर कोणाक पडली हेरोद्रायाक पडली वय गे आनी थंयसर जेजूक मेळोंक कोण आयिल्ले ते ग्राय आयले खंयचे ते उदेंतीचे इस्टर्न कंट्रीज जाता न्ही उदेंतीचे ते ग्राय आयिल्ले ते ग्राय कोणाक मेळोंक आयले जेजूक मेळोंक आयले आनी वता आसतना कोणाक मेळोंक गेले हेरोद्रायाक मेळोंक गेले रावळे रावसून च्या पिवन गेले हेरोद्रायाक मेळोन गेले ताच्या ते साम्राज्यांतल्यान ते वताले न्ही आनी हे ते ग्राय हेरोदीच्या रावळे रावसून हेरोदीक मेळोन तुज्या गांवांत कोण जल्मला राय जल्मला राय जल्मला म्हणली खबर हेरोदेक दितात आनी हेरोद कितें म्हणटा तुमी वचून बाळकाची जतनायेन सोदनाक करा आनी कर जाल्या उपरांत कितें करा म्हाका येवन सांगा तो खंय आसा म्हूण वय गे कित्याक ताणें म्हळें तशें हांव जुदे असो राय आसतना म्हजे समकोर आनी कोण राय जल्मला आनी तो राय म्हणी जालो जाल्यार म्हज्या केदलाक रिस्क आसा हे म्हजे केदल सुकता देखून हांव राय आसतना आनी एकल्या रायान आसोंक नजो देखून कितें करी जाय जिवीशी मारीस अशें चिंताप कोणाचें हेरोद्रायाचें देखून तो म्हणटा जतनायेन बाळकाची सोदना करा उपरांत येवन म्हाका सांगा तो खंय आसा हांवें वचोन ताका कितें करी जाय नमस्कार करी जाय तुमी म्हळें तें भितरले भितर तो म्हणटा हांवें वचोन ताका जिवीशी मारीस भितरले भितर पळया आनी हे राय गेले जेजू बाळका मेळ्ळे ताणें कितें अर्पिलें काणिको कसल्यो बंगार दुंप आनी रक्ताबोळ पळया तिनी रायाक समर्पीत जाल्ल्यो संगती तांणी अर्पिल्यो उपरांत पाटी आयले खंय आयले पाटी ते दुसऱ्याच वाटेन चलोवन गेले हेरोदेची कापी तांकां नाका जाली छाय तांकां नाका जाली कित्याक हेरोदेची गुटमोळ ते जाणा जाल्ले देखून ते वचोनात थंय हेरोदीन मस्त प्रयत्न केले बाळका सोदून काडूंक वय गी पूण बाळक मेळ्ळोय ना आतां तांचे बरी वॉट्सॅप नातल्यार हेरोद म्हणटो तुमी वसा वॉट्सॅप विडियो काडा फोटो काडा लोकेशन धाडा म्हणटो न्ही आतां तांचे बरी जाल्यार लोकेशन धाडा शेअर करा हांव वचून थंय ताका मेळटा म्हणटो ते धाडा वॉट्सॅप नातले फोनय नातले लोकेशनय घाले म्हणून गोत्तू नातले न्ही देखून हो वाट पळोवन आशिल्लो हे राय पाटी येतात कोण ना राय येवंक उत्तनात ते तांचे वाट धरून सीदा गेले आनी ह्या वेळार राय कितें करता 2 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक चेरक्या भुरग्यांक
कितें करी जाय जिवीशी मारी जिवेशी मरी जाय आनी ह्या वेळार जुजे मरी आनी जेजू खंय वयतात इजिप्ताक पोळ धांवतात कळ्ळें गी बेतलेमांतावन पलेस्तिनांतावन इजिप्ताक आनी ह्या जाग्यार जायत्या भुरग्यांक कोण शिपाई जिवीशी मारतात जिवेशी मारतात पानो चिवच्या दूध खावच्या हरी एका भुरग्याक चेरक्या भुरग्याक धरून जिवेशी मारतात आनी रोमांत जाली रामांत जाली एक बोबाट न्ही त्या भुरगीं उगडायलेल्या आवयांची पळया अशेंशें घडीत घडलें पोरण्या सोल्ल्यान तुमी जाणात हां अशेंशें एक घडीत घडलें पोरण्या सोल्ल्यांत फरोवरान एक आदेश दिलो फरोव राय कोण खंयचो राय इजिप्ताचो राय इजिप्ताच्या रायान आपल्या इजिप्तांत इस्रायल परजा भिरांकूळ रितीन वाडची पळोवन तांची संतत उणी करच्या खातीर एक फर्माण वाजयलें कशें जालें तें हेब्रेव घरांच्या हर एका चेरक्या भुरग्याक जिवेशी मारी जल्मोच्या हर एका चेरक्या भुरग्याक कितें करी जाय जिवेशी मारी जाय चेरके भुरगे नान जाल्यार चेडवां मात जाल्यार ती कोणाडे काजा जातात इजिप्त घराडे काजा कोणाची संतत वाडटा इजिप्त घरांची हेब्रेव तूं नान जाल्यार देखून चेरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारी जाय फर्माण फरावाचें आनी ह्या वेळार एक हेब्रेव घार जल्मलो हेब्रेव घार जल्मलो आनी ह्या हेब्रेव घराक जिवेशी मारूंक सैनीक आयले तेन्ना ह्या हेब्रेव घराच्या आवयन एक बेतांचो पेटारो केलो बेतांची पेट केली आनी ते पेटेंत दवरलो आनी व्हरून एका न्हंयच्या देगेर बोल्यांत दवरलो कोण तो मोइजे पळया पोरनो मोइजे पोरण्या सोल्ल्यांतलो सोडवंदार म्हणटात ताका आनी फरावाची दू थंयसर नांव कायली वस्तू दोन कायली न्हंय कडेन आनी भुरगे रडलेलें पळोवन कोण असो भुरगो पळय म्हणून साकरणीक धाडटना थंयसर एक सोबीत भुरगो कोण भुरगो ताका कशें कळ्ळें तो भुरगो कसो म्हणून मोइजे म्हूण नांव दिवना तांकां ताणें कितें म्हळें वो एक हेब्रेव घार वो एक हेब्रेव घार हेब्रेव घरांनी इजिप्तकारांक कळटा गे हेब्रेव घार गोऱ्या कातीचे युरोपियनां बरी आसात सोबीत इस्रायलाचे लोक कळ्ळें गे जुदेव लोक आसात बरे सोबीत लोक कळ्ळें गे तांबड्या कातीचे गोऱ्या कातीचे युरोपियनां बरी बारी सोबीत इजिप्ताचे ते पाकिस्तानी बरी कळ्ळें गे ते आमचे बरी इल्ले सावळे बरे कळ्ळें गे आमचे बरी आनी ताचे मुखामळ पळोवन कळ्ळें हो एक हेब्रेव घार आनी देखून ताका ताणें कितें केलो हाका जिवेशी मारचो नाका आमी पोसया म्हणून तिणें त्या भुरग्याक रावळेरा काडलो आनी पळया हेब्रेवांचें दूद हेब्रेवांचें रगत खंय वाडलें फरावाच्या रावळेरांत पळया तो पोरनो मोइजे आनी हांगा नवो मोइजे कोण जेजू आनी ह्या नव्या मोइजे जेजूक वाचोवच्या खातीर पयल्यान पयलें जीव त्याग केल्लीं ही निरापराधी बाळकां आनी आज तांचें पेस्त आचरण करतना भुरग्यां खातीर विशेश करून मागता भुरग्यां खातीर मागची गरज आसा गी आसा गी हो पेंक कोणाचें टेन्शन आजकाल भुरग्यांचें टेन्शन भुरगीं एक तांच्या पांयां पावता पर्यंत भुरगीं एक तांच्या पांयार उबी रावता पर्यंत भुरग्यांक एक आवय बापायक एक टेन्शन आसा की ना कितल्या जाणांक आसा हळे पळया देखून आवय बापाय खातीर मागचें न्ही गी हें टेन्शन हां फूड करूंक पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पयल्याच्या काळार आमच्या ल्हानपणा भुरग्यापणाच्या काळार आमच्या भुरग्यापणाच्या काळार
हाव पळय भुरग्यांचें टेन्शन आसलें नातलें अंत शिकल्यार शिकतात नातल्यार गुड्याक शेण वचूंक येतात कांय टेन्शन ना आतां शेणी सोमना कळ्ळें गी तांकां व्हडलें टेन्शन नातलें मस्त भुरगीं आसलीं 7, 8, 10, 12 भुरगीं कांय टेन्शन ना जाल्यार शिकतात न्ही गे जाल्यार रावतात तें झाडां आवडलें कांय म्हूण नातलें इस्कलांय व्हडलीं नातलीं पयस इस्कलां तें इस्कलां खंयचें ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾತು ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಪೆಂಟೆಗೋಸೂಜೆ ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಂತನ ತಾಲೂಕಂದಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ कॉलेज कुडियाडू सुजे एलोशियस कॉलेज क्या अंत देखून इस्काला कोण आदडटालीं 4थी मुसर करतालीं घरा बसतालीं कांय असल्यार 7वी मुसर कांय असल्यार 10वी मुसर असल्यार मात होय गी हां आनी सडा वतू सगोळीचें काम करून घरा वयतालीं भुरग्यांक न्ही रे आज कोसूंक आसा इस्काला वचो नाका रे म्हूण आज ओंपूंक आसा इस्काला वचो नाका आज नेज लावंक आसा नेज घालूंक आसा इस्काला वचो नाका न्ही गे आज आधुनीक काळार थंय रावयता ते घरा फेस्त आसा जाल्यार आज फेस्त वच मागीर दोन पार जेव रे सांजेर जेव इस्काला वच मीस पोरवांक रे नाका वच तूं सोडूंक सोडनात भुरगीं आवय पळय इस्काला जे घालूंक सोडनात न्ही गे आरा खंयचेंय फंक्शन आसूं ती न्ही गे हां वय की न्ही सांगता ना व्हडले मायांनी सरल्यार वर मोरना गेल्यार पुरो मिसा वच रे घरा वचून कालां करची तेच वचून म्हणटात थोडे पटी म्हळ्यार तितले इस्काला रजा घालूंक तूं सोडिनात होय की न्ही अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आजकाल भुरगींच आवोवपाक सर्वस्व पयलें जाग्या खातीर तोटा खातीर मातये खातीर भुरग्यांक घरा रावयताले पूण आतां शिकोवच्या खातीर तेंचो गादो तेंचो तोट तेंचो माती तेंचो घर इकून भुरग्यांक शिकयतात कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांचो फुडार नंदन जायचे भुरग्यांनी बरें वागप जाय न्ही गो होय की न्ही ना गे तुमकां कांय दिनात गे आं पळय कशें आपूण हाडटात आवय पळय कशें पायतात कशें ब्रेकफास्ट दितात कशें टिफीन दितात हां रेडी आसतात पळया भुरग्यांक सकाळीं येवन पावचे पळया कितले बरें कितलें बिजी आसल्यार खंय आसल्यार उडोवन धांवन येतात कळ्ळें एकलो अर्दे सायडीचे मात काडला अर्दे काडूंक उत्तना धांवन आयला इकडचे इस्कालाक खाल्याक भुरग्याक हुशार ना तापू म्हणून फोन केलें गी टापाक आयला एका सायडीचे मात काडला पिरांक कळू म्हळ्यार तितले आनी एक सायडीचे घरा मागीर काडटा खंय वचून म्हणटा तशें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हळ्यार भुरगीं म्हळ्यार सर्वस्व जीव आसतात बळे भुरगीं कोण असो डाटा करतना आसतात आसूं ती वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तशें भुरगीं म्हळ्यार जीव आनी तशें आसूंक जाय पिकनिकाक पळया भुरग्यांक पावंक येताना न्ही हां सकाळीं 4 वरां जाल्यार येतात आवय पळय धांवन येतात कुट्टू घालून येतात आनी बस सुट्टा म्हणसर रावतात टाटा तूं व्हिडियो काडटात भुरगीं येसो मागीर दोन पार जावंक वचना फोना केदाळे भोंवतात न्ही गे बस 8 वरां पावता म्हळ्यार 7 वरांक रेडी आसतात हांगा 7 वरांक जळारी मारून कोण करपून आसतात पूण जाल्यार म्हळ्यार भुरग्यांचो तितलो मोग आसा जाय बारीक बरें कित्याक म्हळ्यार आधुनीक काळार भुरगीं म्हळ्यार सर्वस कितलीं 1-2 भुरगीं आसची न्ही गे 1-2 भुरगीं आसची आनी ह्या भुरग्यांक बरें करून वागय जाय म्हणलो एक आशा आसा पळय देखून बऱ्यांतलें बरें कितें बऱ्यांतलें बरें इस्कल बऱ्यांतलें बरें इस्कल बरें शिकप दिता तें इस्कल सोदून कितले पयशे जाल्यार वडनी कोडयाळान बळे थंय येवन हॉस्टेलान रावतात कोडयाळान हॉस्टेलान रावून भुरग्यांक शिकयतात ह्या भाड्याचें घर करून रावतात बऱ्या इस्कलान घालतात फीज कितलें 50-60-70,000 वर्स म्हयन्याक वर्साक बऱ्या घालतात बरें शिकयतात शिकयल्या मात बरें तितलें फीज भरून इस्कला घालतात ताज्या उपरांत कितें करतात ट्युशन कोचिंग दितात परतून ट्युशनां धाडतात मॅथ्स की फिजिक्स की केमिस्ट्री की सब्जेक्टाक एक्स्ट्रा ट्युशन दिवन वाऱ्यांक घालतात भुरगीं फुगतात एक दी डुम्म फुट्टात मागीर डुम्म फुटल्या उपरांत मांडा अब्बो आवय पळय टेन्शन जावचें न्ही गे थोडे पटी पळया भुरग्याक ती कॅपेसिटी ना जाल्यार पेन शिकायचें रे 100% काडीचे कळ्ळें मो ताका पाप ताका 80-85% काडची सकत आसची कळ्ळें गे आनी घालचें वारें एका टायराक इतल्यांत वारें म्हूण आसा न्ही गे पळय ताचे उपरांत चड वारें घालूंक जाता धम्म फुट्टा वय गे पुगय तसोंत थोडे काजारा पुरो डेकोरेशन पुगे मुंगतात
पुंगतात एक थोड्यांनी पुंगचे म्हळ्यार पुंगचेत कळ्ळें गी त्राण आसा बोळ आसा पोटोड आसा पुंगचेंत कळ्ळें जाता हां ठम बुडटात मागीर बायलेचे जोर तुका इल्लें हलटा पडूंक जायना टाटा 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 कितले पुंगूंक जाय तितले मात पुंगीचे नातले फुग्गे बुडटात तशेंच टायर बुडटा भुरग्यांक कितले तांकां IQ कॅपॅसिटी आसा कितले तांकां शिकोवंक साध्यता आसा तितलें फोर्स करीचे आनी एकलें भुरगें आसा क्लासींत आनी एकलो भुरगो आसा क्लासींत तो 99 काडटा कळ्ळें गी ताची मम्मी आनी म्हजी मम्मी फ्रेंड्सां कळ्ळें गी ताचें भुरगें बरें मार्क्स काडटा म्हजो इल्लोसो चेरको इल्लोसो डावन देखून शिकरे 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 अरे ते काडटा पळय म्हजी मर्याद म्हणी काडून सोड नाका कळ्ळें मू ताचे मुखार म्हजी मर्याद म्हणी काडीचे पळय हां मांडोतन वंटी कापतीत हांव ओ बियान खावंकी काय ना जेवंकी जेविना शिकता शिकता वंटी पाय दिवन मांडो सकयल कर शिकचे हें शिकिल्लें खंय वचना येणें गेल्लें येणें भायर येता इतें वचना इतलें हेचें कितलें बरचें घेतलें 85% मात बरचें उरलें कितें बरल्यार ही बुसका कळ्ळें गे एग्जाम बरोवंक येताना चेरक्याक या चेडवाक टेंशन 95 मेळटात की ना 95 मेळना जाल्यार कालें करचें मम्मी मन डॉपटिता हां बळ्या टेंशनान बरोवंक येताना शिकिल्लीं उडासाक येना 85 चेडे कितले काडटा 60 हां आमची इल्ली आनकी डावन आसा म्हजें 75% काडटा आनी रिजल्ट येताना ताका कितले मेळ्ळ्यात रे ताका 98 हां तुका 75 गोणा कांय शिकयना टाटा टाटा चोडा चोडा तर सुरू जालें पाटा पाटा शिकय तुका खावंक घाल्लें वेस्ट तुका शिकयल्लें वेस्ट तें वेस्ट कोणाक दुरसोचें हें भुरगें मोतीन खाण घेवन मागीर तूं तप्पिदळू अशेंत टेंशन हायपर टेंशन डिप्रेशन मागीर येतात फादरा बाला फादर ओ इल्लो बी येता फादर इल्लो खावच येता वांजेल रजार करता ते हां वांजेल रजार करता ते ओ इल्लो बी येता खावच येता वांजेल रजार करता ते हाका शिकिल्लें उडास परमसो बरोय शिकतालो फादर परमसो बरें शिकतालो हुशार आसलो आतां एकच बुटी काल जालें गोतूना म्हाका फादर कितें मागल्यार हाचें मेम येताय तें मोतीन बसोवन जालां काळजान बसोवन जालां देखून मागीर हांवें म्हणचें असो सायकॅट्रीक डॉक्टर आसा ताका दाखया थंय वचून सायकॅट्रीक डॉक्टरा दाखयतात तो सकाळीं सांजेर काळी दिता गुळयो दिता आनी गुळयो केल्या उपरांत भुरगीं अशेंत तें डोज आसता न्ही कोण सफर जालें हांगा कोण कश्ट जातात भुरग्यांची ती गत पळोवन कोण कश्ट जाता कारण कोण आवय बापायत कारण आज म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जायते संकश्ट अशें आसात आनी कांय थोडी भुरगीं आसात मोबायलाचें एडिक्शन सकाळीं उठोन सुरू केलें जाल्यार मोबायल हां कळ्ळें गी नंबर 2 करूंक येतना मोबायलूच गेल्लीं अर्द मुक्काल घंटो फाटी येना बस इस्कालाचे येवन बॅ बॅ करतना हांगा मागीर हांगा उडास येवचो मोबायलूच थोड्यांक नांव 1.5 घंटो जाय की कळ्ळें गी थंय व्हरून हे आतां लोणचे डब्बे आसात न्ही म्युजिकाचे ते दवरचे बाथरुमान ओडल्यान घालचे डान्स करून न्हांवचे टांकीत उदक खाली जाल्यार उबरतो ना एका घरा हांव गेलो एका मागण्या येताना हो भुरगो बाथरुमांत बोंब मारता मामे उदक ना म्हणून म्हळ्यार वचून 1 घंटो जाला भायर येवना देखून बापायन उदक बंद केलां वयर आनी तेच्या साबू घाला मात दोळ्याक आनी उदक ना म्हणटा मागीर हांव हेचें जोर कोणाक भुरग्याक न्ही घोवाक कित्याक बंद केलें म्हूण मागीर ताणें परतून ओपन केलें बरें न्हांवन आयलो कितलो वेळ 1 घंटो 2 घंटे न्हांवंक मोबायल सगळो दीस सकाळीं सांजचो जेवतना खाण्याक गुडद्यो दवरच्यो आतां ते वायर नातल्यो गुडद्यो आसनात न्ही त्यो दवरच्यो आनी खालें घेतात म्हूण गोतूना मासली घेतात की मासली घेतात दोनी घेतात थोडे बोटी सकयल दवरल्या खाण मासली म्हणून घेतात गोतूच ना खालें म्हूण खावन चिवोवन दवरले तीं घेतात
आमी लोवची ಒಂದೊಂದಾಚೆ ಬೊಶಿಯನ್ ದೊಲ್ಲ ತಿಂಗतात ಗೊತ್ತುತ್ತನ ಪೊಣೆ ನಾನು ಎಂತ बोळोंचे खोली गजाल हे भुरग्यांची देवा आनी मोबायल म्हणी वापर नाका मोबायल म्हणी यूज करूं नाका म्हणून सांगलें आनी मोबायल म्हणी कान दवरलें जाल्यार भितर गेली ठकक्क किळगले हांव मरता सुसायड करता ही बियान आसली घराची किडी पुरा कान दवरतात थोड्या घरांनी किड्योच नात भितरल्यान वळयले आनी घडी घडी किळ घालचे आनी ब्लॅकमेल करचे हांव मरता म्हूण आनी जणांनी तें दिवचे एकल्याच्या जणाला ओट्टो केला आरसा ओट्टो केला पळोवंक उमकळटा की ना घेवन खोली परिस्थिती अशें पुरा घडटा म्हज्या मोगाच्या बाबणी तुमी आसतात थंयसर येतात मागोवंक कितलीं जाणां आनी थोडीं आसात फ्रेंडशीप थोड्यांक आवय नाका बापय नाका फ्रेंड्स हे देवा ती 5 जाणां इस्कॉलांत ಒಟ್ಟು टॉयलेट आयचे ಒಟ್ಟು जेवंकेचे ಒಟ್ಟು सगळ्यांनी ಒಟ್ಟूच एकल्यान भितर गेल्या बरोबर आयता आयता म्हण पायता आनीकल्या थंयचे सगळीं ಒಟ್ಟूच पिकनीक गेल्यार तांकां एकच रूम जायचे 5 जाणांक ಒಟ್ಟು आमी 4 जाल्यार म्हळ्यार आमी 6 जाणां रावता ಒಟ್ಟು रावता एकल्या एक न्ही जाल्यार न्हिदतात जस्ट करना पूण फ्रेंडशीप म्हळ्यार जालें आवय बापायन सांगिल्लें उतर ना तांणी सांगिल्लें तांणीच जायचें आज सकाळीं बसताना मेसेज घालची खंयच्यान ड्रेस घालता आई 10th ड्रेस घालून आयली खंयचे वाणो घालताय 10th आनी ना जाल्यार आवय बापाय झगड म्हणी अडोवन घालयतात फ्रेंड्सां आनी तांचे मदें खंय काटीपिटी जाय जाल्यार खंय गॉसिप जाय जाल्यार खंय उलोवणें जाय जाल्यार उलोवणें जाय जाल्यार उलोवणें जाय जाल्यार कितें जाता तांचे मदें घरा येवन कोण अडवलेनात घरा येवन राग कोणा अडवलेनात पोटाक खायनात तें खायनात घरा सांगूंक सांगिनात आनी भितरले भितर करगतात म्हज्या फ्रेंड्सान म्हाका सोडलें म्हज्या इश्टान म्हाका सोडलें म्हणटात आनी अशें चिंतून हायपर टेन्शन जावन कितें जाता पिडेस्त जातात असली गत आसा नाना समस्यांनी वळवळची कितलीं भुरगीं आसात ह्या भुरग्यां खातीर मागची गरज आसा की ना आनी तूं भुरगीं सुकोवन पडल्यात आनी कोण सुकोवन पडल्यात आवय बापाय सुकोवन पडल्यात जबाबदाऱ्यांत सुकोवन पडल्यात भुरग्यांक कितें दी जाय तें दिवंक ना कितें दी नजो तें दिलां देखून भुरगीं सुकल्यान देखून आज ह्या भुरग्यां खातीर मागची गरज आसा देखून एक बर दोळे धांपया भुरग्यांनो तुमी दोळे धांपा वडिलांनो तुमी दोळे धांपा तुमची सूख तुमकां कळीत आसा भुरग्यांक वागयतना आपूण खंय सुकोवन पडलां ओळखून घेया भुरग्यांनो इतलो मोग इतलो मान इतलो सवलत्यो आवय बापाय दितना त्यो घेतिल्ल्या आमी सुकोवन पडल्या आवय बापायचें उतर आयकनासतना फ्रेंड्साचें उतर आयकून लेका वर्ते मोबायल लेका वर्ते माध्यम यूज करना पोतें शिकप वेळार शिकनासतना सगळें पेंडींग दवरना दिसपडटे लिसांव बऱ्यान करनासतना फाल्यां करया परवां करया मोबायलार वेळ पाड करून आज आमी आवय बापाय दुखयलेले आसा आमी वडिलां आमची जबाबदारी बऱ्यान पडिनासतना भुरग्यांक सारके रितीन वागयनासतना दिवेनासतना सुकोवन पडल्या सुमेलकचे बक्षाने मागया दया दाखय येशुमिया पातकी जाल्ल्या म्हजेर तुजी दया दाखय म्हूण मागया दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुडकाला बये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुडकाला बये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं सगळीं आवय बापाय तुमच्या हाताचेर दवरा मोगळा जेजू म्हणा मोगळा जेजू काकुळतीच्या सगोरा हांव पातकी तुजे मुखार आसा भुरग्यांचे देणे दिवन
भुरग्यांचे देणे दिव आवय बापाय जावचे बाग फोव केल्ल्या पासत आवय बापूय जावचे बाग पाव केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता तुका अर्गां दिता पूण सम्या पूण सम्या ह्या भुरग्यांक ह्या भुरग्यांक फोव ते बरी वागोवंक फावते बरे वागोवंक सुकोन पडलेल्या खातीर सुकोन पडल्या खातीर पश्चाताप पावता पश्चाताप पावता जाय जाल्लें दिन आसतना जाय जाल्ले दिन आसतना नाका जाल्लें दिवं ना नाका जाल्ले दिव तांचे जिवीत पाड करूंक तांचे जिवीत पाड करूंक कारण जाल्ल्या म्हाका कारण जाल्ल्या म्हाका बक्षी सम्या बक्षीस सम्या तुझे ओढ काकुळतीने तुझे वड तुझे ओढ दयेने तुझे वड म्हजी काकुळत कर म्हजी काकुळत तुझ्या पातक्याची काकुळत कर तुझ्या पत्काची म्हजी पातकां बुचून काड म्हजी पातकां पुसून म्हजी पातकां धुवन काड म्हजी पातकां धुवन म्हज्या भुरग्यांची पातकां धुवन काड म्हज्या भुरग्यांची पातकां तुझ्या भुरग्यांची पातकां धुवन काड म्हज्या भुरग्यांची पातकां ताका नितळ कर सम्या ताका नितळ कर दया सम्या. दाखय दया दाखय जेजू पाकी जाल्ल्या मुझे तू सुळकाला बये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका सगळी सांगता दया दाखय जेजू पाकी जाल्ल्या मुझेर सुडगला बये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका मगळ बाब मगाळू भुरग्यानो तुम्ही तुमच्या हात अर्ध्याचे दवरा भुरगीं दोळे दांपा सुमेलाचे बक्षणे मागा मगळा जेजू मोगळा जेजू मगळा जेजू मोगळा जेजू म्हाका ह्या संवसारांत म्हाका ह्या संवसारांत येवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर येवचे बाग पाव केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता तुका अर्गां म्हज्या आवय बापाय खातीर म्हज्या आवय बापाय तुका अर्गां दिता तुका अर्गां दिता सम्या जेजू सम्या जेजू आवय पातकी आवय पातकी तुजे मुखार आसा तुझे मुखार आसा. आवय बापायचे मार्गदर्शन आवय बापायचे मार्गदर्शन घेनासतना घेनासतना आवय बापायची खुशी पाडी नासतना आवय बापायची खुशी पाडी तांचे नासतना उतर आयकनासतना तांचे उतर आयकनासतना सुकोन पडल्या सुकोन पडल्या सम्या जेजू सम्या जेजू लेका वरते मोबायल लेखावरते मोबाईल वापरन वापर वेळ पाड केल्लो आसा वेळ पाड केल्लो आसा मोत पाड केल्ली आसा मोत पाड केल्ली आसा मोत पाड केली आसा जिवीत पाड केल्लें आसा जिवीत पाड केल्ले आसा. आयचें करचें काम आयचे करचे फाल्यां करया म्हणून फाल्यां करया वेळ पाड करन वेळ पाड फाल्यांचें काम फाल्यांचे काम परवां करून परवा करून काम करिनासतना काम करिनासतना शिकनासतना शिकनासतना लिसांव पाटी घालन लिसांव पाटेंका पवते मार्क्स काडनासतना पावते मार्क्स काडनासतना जिवीत पाड केल्लें आसा जिवीत पाड केल्ले आसा. सम्या जेजू सम्या जेजू लेकावरती इश्ट इश्टिनी लेखावरती इश्टा तांचे उतर मात्र आयकून तांचे उतर मात वडिलांचे उतर आयकनासतना वडिलांचे उतर आमचे आयकनासतना मन पाड करन आमचे मन पाड कर आमचे मोत विराराय करन आमचे मोत विरराय कर डिप्रेशनाक वसोंक डिप्रेशनाक वचून कारण आसून कारण आसून तेटी पदकां केल्लीं आसात लयती पदकां केल्ली सम्या आसा. जेजू सम्या जेजू म्हज्या पदक्याची काकुळत करी तुझ्या पदक्याची म्हाका काकुळत कर. बक्षी म्हाका बक्षी म्हजें जिवीत परिवर्तन कर म्हजें जिवीत परिवर्तन एक नवें जिवीत एक नवे जिवीत जबाबदारेचें जिवीत जबाबदारेचे जिवीत जियोंक आदार दी सम्या आदार दी सम्या. जाणवाय दी जणवाय दी. गिन्यान दी गिन्यान दी. पदकां बक्षी पदकां बक्षी दया दाखय सम्या दया दाखय जेजू पाकी जाल्ल्या मुझेर तू सुळकाला बये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तू दया दाखय जेजू पाकी जाल्ल्या मुझेर तू सुडकला बये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तू अस्क जाल्ल्या म्हाका तू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मग बाबा बडी हांगासर भुरगीं धाकटुलीं आसा जाल्यार नेणटी बाळांत तावन कुमगार मेळनातली पर्यंत आसा जाल्यार मुखार या नेणटी बडी न्हू कितलीशीं नेणटुलीं भुरगीं हांगासर आसात पळया पळय की न्ही ह्या भुरग्यांक कोणासाठी हाडून आयल्यान तीं पुरा कोणासाठी हाडून आयल्यान ह्या भुरग्यांक कोणा सरशी हाडून आयल्यान जेजू सरसी. जेजू सरसी भुरग्यांक आपूण हाडलेल्या वेळार जायत्या वडिलांनी आडयले हाडिनाकात म्हणून आनी जेजू कितें म्हळें ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरसी येवंक सोडा तांकां आडय नाकात भुरग्यानो जेजूक पळया एक घडी भर पळया
जेजूक पळया दोळे दांपा दोळे दांपा मंगळा जेजू हांगासर धाकटुलीं भुरगीं आसात फाटलीं बसुलीं सगळीं उबी रावा ह्या भुरग्यां खातीर मागी आमी या कोता तुमच्या जोडा सुम्या मुखार मागा हांव म्हणटा तशें मागा सुम्या जेजू ह्या नेणटुल्या भुरग्यां बसोत ताच्या आवय बापाय बसोत तुका मेहरगां दिता हांव सुम्या जेजू भुरग्यांचें जिवीत संतोश हाडटा समाधान दिता आनंद हाडटा सुम्या जेजू ह्या भुरग्यांक तुज्या पांया तळा समर्पित हांव सगळें तांचें जिवीत तांचें सगळें शिकाप तांचे सगळे पिडा शिडा तुका समर्पित हांव सुम्या जेजू ह्या भुरग्यांक तुजे बेस्ट सामाने बर तांकां आपड जेजू जायत्या जाणां भुरग्यांक आपडलेल्या जेजू ह्या भुरग्यांक आपड तांची अस्कत गाय सगळी खान उडय कांय थोडी भुरगीं हायपर आसात कांय थोडी भुरगीं सांगलें आयकनात कांय थोड्या भुरग्यांक शिकोवंक ती मौत ना कांय थोड्या भुरग्यांक भें आसा कांय थोड्या भुरग्यांक आकांत आसा खावचेनी आसा सुम्या जेजू ह्या सगळ्या भुरग्यांक तुज्या पांया तळा समर्पित हांव आपड जेजू आनी ती बरी जातली आपड जेजू ती गुण जातली आपड जेजू तांकां सुटका मेळटली आपड जेजू गुण कर जेजू आपड जेजू हालेलुया 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 मागा तुम्ही सगळी ह्या भुरग्यां बसोन मागा हांव विशेष करून ह्या संदर्भात मागता सुम्या जेजू ह्या भुरग्यांक तुजो आशीर्वाद घाल तुजी गुणकची देवी सगळं तांच्या शिराशिराने वळे तुज्या पवित्र रक्तान ताका दोनी तळक तुज्या नांवान ताका बरी कर तुज्या नांवान ताका आशीर्वाद तुज्या नांवान ताका बेसवारी बर आपड जेजू ल्हान भुरग्यांक आपूण आशीर्वादीत केल्या जेजू ह्या सगळ्या भुरग्यांक आपूण आनी गुण कर टच 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 हील 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 मोठी गुणपडीची येसवी हालेलुया 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 आपड जेजू देवी सत्तेन तुझ्या आपड जेजू देवी स्पर्शन तुझ्या आपड जेजू आसात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ही भुरगीं हांगासर आसात फोर्थांतलीं थर्डांतलीं फोर्थांतलीं फिफ्तांतलीं 6th 7th 8th 9th 10th नाही ती शिकून आसा ही भुरगीं हांव पळय घेवन आयल्यान ह्या भुरग्यांनी बरें शिकत जाय बऱ्या भलायकेंत आसत जाय न्ही गे बरें करून वाडत जाय बरें करून ताजें जिवीत फुलत जाय म्हणल्यार आशा आसा की ना खंयचे हांव पळय भुरग्यांक म्हणटात तूं व्हड जाल्या पुरो म्हाका गळोवन हें दी तें दी म्हणटा ते ना आमगे कांय दिवचें नाका तुमी बरें नासल्यार पुरो म्हणलें चिंता वय गे देखून आज व्हडली जबाबदारी आसा भुरग्यांनो हांव पळय कांय दिवंक ना वय काय हांव पळय कांय नाका म्हणलां पूण तुमी कोणाक दिवंक आसा जेजूक दिवंक आसा कळ्ळें गे जेजूक दिवंक आसा कितें दिवंक आसा जेजूक जेजून दिल्ली जाणवाय तुमी फाटीं दिवंक आसा वय गे हां तुमकां जाणवाय दिल्या कोणें दिल्या जेजून दिल्या हां ते जाणवायाची कामां करून तुवें तांकां फाटीं दिवंक आसा समजून दिल्या गिन्यान दिलां चिरूकाय दिलां सगळें दिलां जेजून आनी तुमी तांकां फाटीं दिवंक आसा देखून सोम्या पळय एक घडीभर सोम्या पळया सकणा सोम्या पळया आनी दोळे धांपा भुरग्यांक हांव म्हणटा ताज्या उपरांत तुमी मागा वडिलांनो ह्या भुरग्यां खातीर तुमी मौनपणी ह्या वखदां मागा मोगळा जेजू भुरगीं व्हडल्यान मागाचें जायत गे मोगळा जेजू आमी तुका अर्गां दिता हें जिवीत म्हाका दिल्ल्या बसोत वडिलां म्हाका दिल्ल्या बसोत आवय बापाय दिल्ल्या बसोत हांव तुका अर्गां दिता मोगळा जेजू शिकोवंक बरी मौत बरी समजणी बरें गिन्यान फोव केल्ल्या बसोत तुका अर्गां दिता बरी भलायकी दिवन सांबाळलेल्या बसोत सर्वायटांतलें विघ्नांतलें अवघडांतलें सर्व
पिडेशिड्यांतले निवारलेल्या बसोत हांव तुका अर्गां दितां म्हजें शिका बरें करूंक फोव केल्ल्या बसोत अर्गां दितां समिया जेजू व्हडल्यान समिया जेजू समिया जेजू समिया जेजू तुजे मुखार दिंबेरांव आसा तुजी जाणवाई मागोन आसा तुजें गिन्यान मागोन आसा तुजी समजणी मागोन आसा तुजी भलायकी मागोन आसा समिया जेजू म्हाका बरी समजणी दी बरी गिन्यान दी बरी उडासाची सकत फोव कर बरी भलायकी दी बरी भलायकी दी संतोष दी समाधान दी जैत लाभय कृपेन बर सक्तेन बर जेजू सोम्या म्हज्या वय जा व्हडल्यान म्हज्या वय जा म्हाका आपड म्हाका गूण कर आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजू गूण कर जेजू बेसांव दी जेजू फाटी आसली सगळीं हात उबारया भुरग्यांनो तुमी सगळीं हात जोडून निरंतर मागा कितें मागा भुरगीं इतलें मागा समिया म्हाका आपड आनी आशिर्वाद दी कितें समिया म्हाका आपड आनी आशिर्वाद तितल्यान मागा आमी तुमच्या कडसून निरंतर मागता हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलापचे जोरादांचे जो समिया जेजू या सगळ्या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद कर तुजी गुणकरची देवी सकत तांच्या शिरा शिरेन वळी तुजे पवित्र रक्तांत का तुजी दळ कर तुजे नावांत का बरी तुजे नावांत का बेसावानी परत समिया जायत्या पिडेस तांक जायत्या भुरग्यांक आपडलेल्या जेजू तांकां गुण केल्या जेजू या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद कर गुणकरची देवी सकत तांच्या शिरा शिरेन वळी तुजे पवित्र रक्तांत का तुजी दळ तुजे नावांत का बरी तुजे नावांत का आशिर्वादी सर वाईट सगळे ते कोडे सगळे ते देवसाने नड नदळल्यातले माट मंत्र निवार समिया सर वाईट सवय मोबाईलाच्यो इन्स्टाग्रामीच्यो आनी कितें वारेकर वाईट सवय आसा जाल्यार ह्याच वक्ताच्या पवित्र पद्वेन आपण गुण कर टच हील हालेलुया 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 गुण कर जेजू दैवी सकते तुझा गुण कर जेजू दैवी सकते तुझा गुण कर नमस्कार करून भक्तीन पाठीवेचे विविध रितीच्या मरेकार संती पिडेन कष्ट दिले आसात कॅन्सराची पिडा काळजाची पिडा आणि इतर पिडेन कष्ट दिले आसात युटरसाची गर्भकोशाची पिडा कष्ट दिले आसात गॅस्ट्रिकाची पिडा मायग्रेन तकली पडो आणि विविध प्रकारची एलर्जी असे कष्ट दिले आसात सगळ्यांक तुम्ही आपण त्या वक्त गुण करता निरंतर समयाची स्तुती करूया हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलापचे जोरादाचे जो समयाचे जो सगळे भक्तिकांचा जो आशीर्वाद कर तुझी गुणकरची देवी सकतांच्या शिरा शिरेन वडे तुझ्या पवित्र रक्तांत का तुझी कर तुझ्या नावांत का तुझ्या नावांत का बेसावानी बर आपड जे जो आपड टच 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 ही हालेलुया 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 तुझे राव पात येता जेजू मोगळा तुझे राव पात येता जेजू मोगळा कष्टांची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे राव पात येता जेजू मोगळा तू मुजो इस मोगासो हरी करजे माका पावसो तुझे राव पात येता जेजू मोगळा तुझे राव पात येता जेजू मोगळा कष्टांची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे राव पात येता जेजू मोगळा तुझे राव पात
पिता जेजू दयाळा तुझे राव पाकिता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे राव पाकिता जेजू मोगळा हालेलुया 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 आमच्या हात आमच्या थकल्याचे दवऱ्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पवित्र आत्म्या आमच्या देवानी मागया आमच्या हात आमच्या थकल्याचे दवऱ्या ये पवित्र आत्म्या 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 मुझे देवाने मुझे देवरे मुझे कुड़ीन थे संतोष देऊं के समाधान देऊं के तृप्ति देऊं के तृप्ति देऊं के आनंद देऊं के आनंद देऊं के ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या सत्यन बरों के पीड़ा गुण करों के मोदिक समाधान देऊं के ये पवित्र आत्म्या तुझे देण्याने बरों के तुझे देण्याने बरों के तुझे फळानी नेटों के ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये कृपेच्या सवानी तुझी गुण कधी देवी सकला बाई त्याच्या मुक्त्या रोधक वाट के पवित्र त्याच्या पट्ट्यावर तुझे संरक्षण कर त्याच्या मुक्त्या रोधक संगती त्याच्या पितरवान आनंद संतोष समाधान तृप्ती सदन पवकर भलायकीचे देणे देऊन आशीर्वादित कर पवित्र आत्म्या वैरवरी नंतर सवानी कृपेन बरों सत्यन बरों के पवित्र आत्म्या आपण निगुण कर टच 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 हील हालेलुया 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 ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ಹಾಲೆಲುಯಾ 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 तकले रात दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा येणे आम्ही आता स्वीकार करूया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे आओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा हाथ बारियां हालेलुया 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 हर गान के जोगलाप के द्वारा दान के द्वारा हालेलुया 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 यीशु 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 आराधना यीशु हालेलुया Berkat Tuhan sembilan Yesus, Oglap Tuhan sembilan Yesus, Aradan Tuhan sembilan Yesus. Segli, lana wada segli nitta tu bara. Sembilan son bautum kazalo zaler, sembilan don thadi beda. Joran, praise the Lord, praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Di begalia, sembilan so आशीर्वाद के उनको तैयार सभी.
तुया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझे सोडवणेचो फळ सदां समचे ते बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रा मान करून देन आमकां फोव कर अशें आज हांगासर जमलेल्या हर एकल्या भुरग्या तुज्या बेसांवांनी भर तुजी जाणवाई तुझे शेगोण तुझी भलायकी तुझी समजणी तांकां दिवन आनंदाची आनी संतोषाची भुरगीं जावन शिवगादारांनी कृपा दी ह्या भुरग्यांक वागयतल्या सगळ्या त्या तांच्या आवय बापायचे तुजो आशिर्वाद घाल देखीक बरी जिवीत दिवन जबाबदाऱ्याच्या जिवितांत मेतेर जावन जबाबदारेन भुरग्यांक वागोवंक जायची सगळी समजणी तांकां फोव कर म्हूण आमी मागता जो जियेत आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. बिरव्या सदैव जाऊं सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आता बन तीन पटी वडल्यान सांगता सदैव जाऊं सुमेचे नाव सदैव जाऊं सुमेचे नाव सदैव जाऊं सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊं सुमेचे नाव हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमी आतां मिसा गायती जावया आराधनान वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्त अभिनंदन माध्यम मुखांत आराधन करतले हांव कसोच विशेष मागला तुमकां अभिनंदन. जेजू बाळ जल्मला संतोष पावया गोरवा कावणे निदला पोळे राव्या पडव्या संगी संतोष बरी गीता गाव्या गोड्या संगी मोगा बरी काणी काढया देव देवाचो देवला संसारा राय रायाचो निदा प्रार्थना खोरांच्याचो गायता अंतराळा पाकून सगळ्या बैतळा जेजू बाळ जन्माला संतोष पावया गोरवा कावणे निदला पोळे राव्या गोडव्या संगी संतोष बरी गीता गाव्या गोड्या संगी मोगा बरी काणी कळ्या. मुगळ बाबणी नो तुमकां समेस्तांक बाळू जेजूच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. परबेचे दीस हे संभ्रमाचे दीस जायतीं संभ्रमां कार्यां आसात जाल्यार वेळ करून तुमच्या भुरग्यांक घेवन ह्या पुंतळा तुमी हांगासर आयल्यात तुमकां समेस्तां मोगाचो स्वागत मागतना मिसाचें बलिदान तुम्हा समेस्तांच्या गरजां खातीर आमी भेटयता. ह्या संदर्भार देवान आपणाक केल्ल्या देवान आपणाक केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन मीस भेटयतात. जल्माच्या दिसा फिलोमेना फर्नांडीस मिलार माय वडो 17 वर्सांचे लग्न जिवीत भोव अपुरबायेन जियोंक फोव केल्ल्या पासून आज विशेष करून अर्गां दितात विलियम आनी डायना पिरेरा वेलंकानी वाडो. तशेंच देवान आपणाक केल्ल्या उपकारांक अर्गां जावन मीस भेटयतात. जुडीत फर्नांडीस मुडबिरी पियुष शेरेन डिकून आनी गुड्डे रिचर्ड आनी आयरीन डिकून वेणूर हे सर विरेत्या बसूत मागया आमा समेस्तां बसूत मागया जे कोणा मागतान बसयला सुगडास कडून तांचे बसूत विशेष करून संदर्भार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान भेटयतात बाप दीपक नरोना तांचे बसूत ही मागया आमा समेस्तां बसूत मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो.
जिवन जेजू क्रिस्त थंय भोवमगाच्या बाबानो भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, आज पवित्र सभा सांजो हांव धर्मदूत आनी सुवार्थीकाराचें फेस्त व्हडा दबाज्या रितीन पवित्र सभा आचरण करता. सांजो हांव आपल्या धाकट्या भाव जाकोबा सांगता गलिलियांत मसली पकतना जेजूच्या आपोवण्याक आपलो वावर सांडटा आनी जेजूचो लक्षेलन पाटलाव करता. जेजूच्या 12 आपोस्तलां पैकी एकलो आनी जेजूच्या मोगाचो सीस. ह्या सिसाक जेजूचो लक्षेलन पाटलाव करूंक एक अवकाश मेळ्ळो. जायराच्या दुवेक जेजून जिवन करतना, जेजूचें रुपांतर जातना, जेजूचें निमाण जेवण तयार करतना जुवांव हजर आसलो. केदें व्हडलें भाग देवान ताका फावो केला. निमाण्या ब्रेस्तारा जेजूच्या अर्द्यार मातेन तेंकुल्लो आनी जेजूच्या कुर्साचे 8 बेटे ससतना कुर्सा मळी आसलो एक मात्र सीस सांज जुवांव. आयच्या शुभर्तेंत ताका जेजूचेर आसचो मोग कळीत करता. धर्मकाळ बाबा भयणीनो, सदांच जेजूचो मोग पांच विशेष रितीन देवान ताजेर बेसांवां केल्लीं. पयलें बेसांव जावन आसा सर सिसां प्रास जेजून ताजो अदीक मोग केल्लो. दुसरें देवाचें उगडपण दर्शना मारी 5 जाणां जावचें भाग ताका फावो केल्लें. तिसरें जेजून आपल्या आवयक सांजोवांच्या हातीं ओपून दिली. चवथें जेजूचें जिवनपण ताणें देखलें आनी सत मानलें. आनी क्रमेण 5वें लांब काळाचें जिवीत देवान ताका फावो केलें. आज पवित्र सभा स्मरण करतना, सांजोवां धर्मदास सुवार्थीकाराचें फेस्त आचरण करतना बाळोक जेजूच्या पुण्यशिता आयिल्ल्या आम्हा सर्वांक सांजोवांचें प्रेरण जोडूंक ह्या मिसेच्या बलिदान आमी पात्र घेत आसतना जेजूचे खरे नागरीक जावन खरे क्रिस्ती साक्ष येवचें जायची कृपा ह्या पवित्र मिसेच्या वेळी देवाची मागून घेवया. तर आमी मावन रावया. आमच्या अंतस्करणाची झडची आमी करया. नितळ काळसान हें पवित्र मिसेचें बलिदान आमी भेटोवया. हांव पत्की सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमीन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. महिमा 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 देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टासोर जावी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता.
तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोमिया जेजू ख्रिस्ता पापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तो संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सस्नाच्या देवा आमच्या बापा तुझ्या सस्नीक शब्दा मोगाच्या पोताच्या झुजूची आमकां वळख दिव या गोट्याचो फटो भगेवंतसुआ वरवीं तुवें उबारलोय जे सत तुज्या धन्यता अपच्या उतरांनी आमकां उगडापें केलें ते मनांत घेवंक आनी काळजान बळवून दवरूंक आमकां करपाची आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करूं दिव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना सांजो आमच्या पयल्या पत्राचो आराम मोगाचे न्हू आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयान उलयता तो आरामातावन आसलो आनी आमी आयकला आमच्या सुदोळ्यांनी तो देखला वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी हापडला जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले ते आमी देखले पयले बापा सवय आसले आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्ले तेंच ससनाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगट करता बापा आनी पुता जेजू क्रिस्ताताई आमकां एकवटयल्या जिवितान तुमी भागीदार जावच्याक कितें आमी देखला आनी आयकला ते तुमकां आमी परगट करता तुमचो संतोष भरपूर जावच्याक हे आमी बरयता देवाचे उतार देवाचे वडपकार तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस परातय संतोष भरीत जाया तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस पोरात संतोष बरी जाया सर्वेस पर हसवड चलयता पृथ्वी उल्हासू दर्या कारावळीचे घाम आनंद भोगू कुपानी काळोख वाजतात ताचे पंथी न्यायनीती ताच्या सिंहासनाची बुन्याद तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस पोरात संतोष बरी जाया सगळ्या संसाराच्या दुनिया मोका वय सर्वेस्पराच्या मुखार पर्वत मेणा भरी काढता मळप ताचे नीतिवानपण परगडता सर्जनांगा देखता
ताची महिमा तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस्परात संतोष परी जाया तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस्परात संतोष परी जाया हालेलुया 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 आम्ही तुका वाकणता देवा तू आमचो सुरेस्पर म्हूण वळखता धर्मदूताचो आनंद बरी सोमो हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तवळ मगदलेची मोरी सिमांव पेद्रू आनी जेजूक मोगाचो जावन आशिल्ल्या सिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली सोम्याक पणांतलो कांड वेला आनी तो खंय दवरला म्हूण आमी नेणाव तेदवा पेद्रू आनी तो आनेकलो सीस समाधी सरशी भायर सरून गेले ते दोगी धांवत गेले पूण तो आनेकलो सीस पेद्रू प्रास वेग्गी पावलो ताणें भगवान तीन पळयतना धरणीर पडली सणाची वस्त्रां ताका दिसलीं पूण तो भितर गेलो ना ताच्या फाटल्यान सिमांव पेद्रू येवन सीदा समाधी भितर रिगलो थंय ताणें धरणीर आसली सणाची वस्त्रां देखलीं पूण जेजूच्या मस्तकार रवडिल्लो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगाता नासतना वरे विंगड दवरलो ताका दिसलो तेदवा समाधी सरशी पयले पावल्लो तो अनेक शिसी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सतमांतलें देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जीवन जेजू क्रिस्त थंय पोमगाच्या भवानो भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो आयची शुभ वार्ता वाचतना म्हाका उगडास आयलो एका गणिताचो आमच्या बरीत एका गांवांत एक तरणाटो आसलो आनी हे तरणाटो जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशयांत नापात्तिणी दाखयतालो घरांत जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशीं जायती वडणी तरी तरणाट्याक मात्र गरज नातली वैमगाळ भाव भयणीनो एक दीस आपल्या आज्या सरशी येता आनी म्हणटा आबा आज तुका बेजारायची आनी तुज्या पात्तिणेक आनी भावार्थ्याक अडकळ जावची घडीच जालां कोण हें सांगलां आप म्हणालो ते तरणाट्या हांव एका पंडिताडे गेलो म्हणालो वैमगाळ भाव भयणीनो पंडितान सांगलें आनी इल्लें आस्करतोनान मुखार सरलो आनी म्हणालो आजो ही जेजूची आडां सोदून काडल्यांत तुजें भावार्थ सांडियेत कित्याक जेजू पुनर्जीवांक जावं ना म्हणालो तो तरणाटो आपल्या आज्या आजो आळू तळ्यान म्हणालो देवान थोडी आडां सेपलकरान दवरल्यांत कित्याक तूं देवाचें उतर आयकताय
वा मनशाचें उतर पारखिताय म्हणल्यार उद्देशान म्हणालो आजो. आनी आज म्हजो आनी तुमचो भावार्थ बोमगाळ भाव भयणीनो, जिवान जेजू क्रिस्त थंय कितलो गूण आसा. भावार्थ गुणान आसा तर कसो हांव व्यक्त करता म्हज्या चालीन, म्हज्या नृत्यान, तर खरोच पुना जिवान जाल्लो जेजू हांव कितल्या मापान फाती येता. मोगाळ भाव भयणीनो, ही सवालां आज तुमच्या मोती उदयतात. ह्या सवालाक आमी कोणा पंडिताडे वचून जाप विचारूंक जायना. बगार आमी आमचीच जबाब आमच्या काळजाच्या अत्रेकात रावन आमच्या मागण्यांक आराधना रेतीरी मिसाक वयता आसतना आमचो भावार्थ आमी वाडयता. देखून सा पावलो कोरिंतकारांक बरयल्ल्यान म्हणटा, जर क्रिस्ताक उठोवंक ना तर आमी प्रकट करता तो संदेश व्यर्थ म्हणटा. तर मगाळ भावा भयणीनो, जेजूचें जिवनपण आमच्या भावार्थी चिन्याची बुन्याद आयच्या शुभवर्तेन आमी आयकोवची. आमचे भावार्थी चिन्याची पैन बोमगाळ भावा भयणीनो 3 अंतांनी दाखोवन दिल्लें आसता. जेजूचें पुना जिवनपण जाता आसतना त्या शुभवर्तेन आमी आयकोवच्या घडीत पळयत आसतना मरी मगदलेन ती 5 पारां उडोवन पंडासशी वेता आनी समाधीच्या पंडाक दवरली शिळा पाटी लोळिल्ली पळयता. तक्षणां जेजूक पणांतलो चोरून वेला म्हूण चिंता तिच्या मोती घेता आनी ती पाटी येवन दुसऱ्या सिसांक सांगता. पळय मगाळ भावा भयणीनो, थोडे फाटी मोरी मागदिल्ल्या बरी आमी आमच्या समाजांची येता. कित्याक जेजू पयल्यान पयलें मोरी मागदिल्ल्यान दिश्टी पडलो की म्हणलें एक सवाल तुमच्या मोती आसूंक पुरो. त्या समाजांची येता आसतना 2000 वर्सां पयलें साबार दादले आसले. कित्याक तरी वगी उठोवन ते समाधी सरशी पावली आनी जेजू कित्याक प्रत्यक्षान पयल्यान पयलें ते मोरयेक मागदिल्ल्या बरी दिश्टी पडली म्हणलें सवाल आमच्या मोतीक उदेताना. भावार्थी चिन्येन चिंतिना संगती आमच्या मोदीक उदेताना ह्या घडततान दरवड्यान आमच्या राजावा प्रमाणे निर्धार घेता थोडे पटीन आनी सारकें 7 जाणां जाय नासतना 6 काय नासतना ह्या मोरी मगदिल्ल्या बरी आमी थोडे पटीन दुबावता. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूच्या मोगाचो सीज जावन आसलो चुवाव तवा तवी वचून मोगाचो स्पिरितांत पोंडा सरशी तो गेलो आसतना पोंडा भितर वचून बेन दिसलें तरी मुखार वचून कितें घडटलें म्हणलें खावचे न्ही बरोल्लो हो सीस जायते परती भावार्थी चिन्येंत आमच्याय समाजेंत आमकांय भावार्थ पंथावान येताना ह्या थोड्या सिसां बरी आमची बेंबिरांत खावची पातयेनी भावार्थी चिन्येन गूण करूंक वचोंक ना. तरी पंथावान आमकां स्विकार करची सकत आसा की म्हणलें आज वाजपी सवाल आमी विचारचें भोव गरजेचें जावन आसा. 2000 वर्सां पयलें पुना जिवन जाल्ल्याचे घडीत सुमयाचे पोंडा भितर जेजूच्या जिवनपणा साक्ष तुमच्यो जायत्यो संगती आशिल्ल्यो आमी पातयेल्यात, आयकल्यात, वाचल्यात. तर मोगाळ भाव भयणीनो, त्या पेद्रून जेजूचें जिवनपण नीज म्हणल्यार सत तो जाणा जालो आनी भावार्थान प्रगट केलें. भावार्थ तीच जालो. पेद्रू बरी भावार्थी चिन्येंत इल्लेंचें धैर्य आमच्या समाजांत आमी चियेतना प्रयत्न करून बरें मन करून चडीं जाणां जावंक प्रयत्न केले तर आमचोय भावार्थ गूण जाता आनी आमी सुमयाच्या लागीं सरता. पुना जिवन जेजू क्रिस्त साक्ष जावंक आस आम्हा सर्वांक बाळोजीच्या पुण्यशीत आयिल्ल्या आम्हा सर्वांक तो आपोण दिता. ह्या आपोण आमी पाळोवंक बोमगाळ भाव भयणीनो, जेजूच्या पुना जिवनपणाचें दूत जावंक तो आपयता आसतना अरिएका क्रिस्तांवांक जेजूची बरी खबर प्रगट करूंक धाडला आसतना जेजू जिवन जाल्ल्या ताणें म्हजें जिवीत नवें केलां. नवें करता आसतना हांव नवें जावंक परगट्टा. हेरांत हांव नवें जिवंक आशयता. संवसाराच्या पयसल्या जाग्यांनी क्रिस्तांव प्रगट करूंक जायना तरी म्हज्या उतरां करण्या वरवीं हांव म्हज्या समाजीन, म्हज्या पिरगजीन, ह्या ल्हान क्रिस्ती समुदायान म्हज्या देशी नांव दिवन सेवा दिवन नितीन आनी भावार्था साक्ष जावन एक दूत जावन जिवंक हांव तयार आसा की म्हणलें वचपी सवाल बोमगाळ भाव भयणीनो आज आमी विचारचें भोव गरजेचें जावन आसा. जिवनपणाचें साक्षी जावं आमचे बरोबरी हरकत आसा तरी आजच्या क्रिस्त भावणाक क्रिस्तचें जिवीत दिवचें भावार्थी जिवीत एक मूळ जावन आसा. भावार्थ सेळिल्ल्या ह्या काळार आमी जिवोवचो, आमी परगटचो भावार्थ आमच्या चिन्येक ताळ पडोवंक जाय. जायत्यांनी क्रिस्ताची साक्षी जावंक
जेले आमच्या दोळ्या मुखार आसतना आमी ताजो पाटलाव करूंक जिविताचें बलिदान अर्पिलां तर मान मनशाची देख घेवंक जिवनपणाचो साक्षी जावंक तायर आसांगे म्हणलें. दुसरें सवाल आज ह्या लितुर्जीन आमकां दिसून येता. तिसरें जावन आसा जेजू संगी मरोंक हांव तायर आसांगे म्हणलें. तिसरें सवाल आज आमी आमकां विचारया. बोमगाळ भाव भयणीनो, म्हजे दी आसचें दी पातकी सैम मरून वायट जिणेक सांडून स्वार्थ सांडून जेजू क्रिस्तच्या जिवनपणा भागीदार जावं, जेजूच्या जिवन मिसावांत भागीदार जावं, एक नवी रचना जावन हांवें जिवंक तो आपोवणें दित आसतना कितल्या मापान म्हजें ताजें आपोवणें म्हजें खोटेपण सोडून मोरा पर्यंत हांव सरतलों म्हणलें. आज आमचें निश्चय करचें भोव गरजेचें जावन आसा. हांवें भावार्थ मोगान वाडूं एक मिशनरी जावन आमच्या समाजीन सेवा दिवंक, देवाचें उतर नियाळ करूंक, क्रिस्तचे सेवे मारीपात संबंध बरो वाडोवंक, सेसंबरा आमचें जिवीत बऱ्यान फुलोवंक, भावार्थान जाल्ले संगती मोगान समजून भावार्थ म्हणल्यार बुन्यादीचेर बांदिल्लें क्रिस्ती जिवीत सुपळ करूंक साथ जावंक आपण दित आसतना आमी निसायकी भागी जावन आसा. तर आयच्या शुभ बर्तेन आमकां जेजू जिवन जाल्ल्या विशीं कळयत आसतना मगदलेने बरी जेजूच्या मरणा थंय दुकान भरून आसली, ताका निकेबिल्ल्या जाग्याची भेट करूंक वेता आसतना पूण थंयसर जेजू फोंडो रितो आसलो तें पळयतना दुकान भरून ही खबर पेद्रूक आनी जुवांक दिल्ल्या वेळार जुवांव ताजी उतरां पत येता, सत म्हणटा आनी जेजूचें साक्ष जावन जियेता. आज ताजें स्मरण आमी करतना पवित्र सभा आज ताजी परब आचरण करता आसतना आमी ह्या जुवांव मोगाच्या सिसा बरी भावार्थान जेजूचो मोग करूंक सांज जुवांव बरी नितळ काळजान खऱ्या मनान जेजूक भेटोवंक ताजी बरी खबर परगट करूंक जेजू आज आमकां परत आपोवणें दिता. तर ह्या दोन फळावेळी बाळोक जेजूच्या पुण्यशेताक येवन नवे मुखांत्र हे मिसेच्या बलिदाना मुखांत्र आज आमी ताका मान करता आसतना जेजून आमकां अरियकल्यांची शुभर्तेची सुवर्त दिले आसतना भावार्थान पत येवंक जाय आसलें देणें आमकां दिलें आसतना खंयच्या मापान तें हांव स्विकार करतां, खंयच्या मापान ताजें जिवीत आमी परगट करता, खंयच्या मापान आमच्या चलत्या जिवितान आमी वर्णन पळयतांक म्हणलें. आज आमी आमकां विमर्श करचो भोव गरजेचो जावन आसा. भोवमगाळ भाव भयणीनो, कशें जुवांव ताकाच जेजूक आनी ताज्या मिसावाक समर्पिल्ली ताजी जिणी आज आमची जिणी सोम्याक भेटोवन दिल्ली जावन दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी आनी आमचें जिवीत ताका समर्पण दिवया. सांज जुवांव धर्मदूत एक बरो सुवातीकार बरें जेजूची सोडंदर म्हणलें सत अख्ख्या संवसाराक मनशाकुळा परगटलो. आज पवित्र सभा मानान ताका लेखून ताजी परब आचरण करतना जेजूचे सांगती मोगाचे आनी मायपासाचे सीत जावन मोगाचो बांद आमच्या ससंबरा वाडोवंक उतर आयकून तें उतर जिविताचें वांटून दिवंक मोगान रावंक सांगत बगूंक ह्या घडये तो आपयत आसतना आमी तायर आसांगे म्हणले वाजपी सवाल भोवमगाळ भाव भयणीनो आज आमी आमकां विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा. तर आज आमचो अनुभव, आमचो स्पिरीट, आमच्या सुमेत्याचो मोग तो जुवांव बरी एक जुवांव आमकां सर्वांक प्रेरण जाल्लो. आज ताजें प्रेरणीत रूप आमच्या मुखार ह्या मिसेच्या बलिदाना मुखांतर आमी स्विकार करता आसतना ताजो अनुभव करया. जुवांव बरी ते मोगाचें सीत जावंक जाय ती सदन आमी करया आनी अशें आमच्या जिवितांत ल्हान तशें व्हडा आसतना निजायकी सोम्याचें जिवीत आमच्या काळजा मनान धरून सोम्याची सेवा करूंक जेजूचें जिवन परगट करूंक जाय इतली कृपा ह्या पवित्र मिसेच्या बलिदान आमी जोडून घेवया. आमेन. उबी आमी रावया. ह्या पवित्र मिसेच्या वेळार प्रत्येक सावन ह्या क्रिसमसच्या काळार आमी आसतना आमच्या कुटुंबान शेजारां वाड्यान पिरगसीन समाजीन आनी आमच्या शिक्षा संस्थेनी शिक्षा सर भुरग्यां पासत आज आमी मागया. आमच्या सर भुरग्यांनी बऱ्या भलायकेन आसूं, जनवायन वाडोवंक, वडिलांक विधेय जावं आनी कुटुंबाचो संतोश आनी समाजाचो अलंकार जावं गरजेची कृपेची देणी आमी आमची ते समा आतां आमी सोम्या मुखार उबारुया. मोगळ्या बापा पयत सभेच्या सर मुखेल्यानी ह्या जाग धार्मिकांनी बऱ्या भवार्थी जिणेन जेजूक साक्ष जावन तांच्या परजेक मेलपंक जावंक तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. बाळो जेजूच्या पांयांतळी आयलेल्या सर भक्तिकांची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन सोमकोवंक
कुमक कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें फावो करप. जिणेंत सदां तुजे कुशेक काल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावनच्या वावराक आनी येवजणांक आदार दिवच्या सर दानींक सेवा भेटोवच्या धार्मिकांक आनी स्वयं सेवकांक तुजें दाराळ बेसांव दिवन तांचें जिवीत सबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावरलेल्यांक सुदारसितल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा आमची तेसावां आमचे मागणी काळजाचे अत्रेक आमी समेच्या पांया तळा दवरलें. आज या बगे दिसा ह्या पुण्य क्षेत्राक आयिल्ल्या प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या देण्या तालंतां बदलून काय पासून आमी तुका अर्गां आनी ओगलाप दिता. आमच्या कुटुंबांतल्या सन्यांक समाजांतल्या भुरग्यांक आज आमी परत तुज्या पांया तळा दवरून तांचे पासून मागता. वो वेळ तुवें आमकां फावो केल्ल्या वो दीस तुवें आमकां दिल्या अर्गां दिता. आमचे ते समा मागणी तुका समर्पीत आसतना काल तूं आमच्या सर्वांचे आशिर्वाद हे मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. भावार्थी सर मेळून संगी हाडल्या काणी मोगाची बाळका जेजू करिया अर्पी सगळी जिणी आमची. भावार्थी सर मेळून संगी हाडल्या काणी मोगाची बाळका जेजू करिया अर्पी सगळी जिणी आमची. दुर्बळ कावणे रासायनिक अवकार मरिये उस्क्यारी बडवे गायता तांचे भोवती वियोलांनी विण्याद्वारी अर्पिया समर्पिया देणी जिणी अर्पिया समर्पिया देणी जिणी आमची. भावार्थी सर मेळून संगी हाडल्या काणी मोगाची बाळका जेजू करिया अर्पी सगळी जिणी आमची. पुण्या वायना वस्तू रूपा जिणी आमची गे बापा. बापय आमचो व्हरतो मोगाळ आमचे मोडले सर तुका अर्पिता समर्पिता देणी जिणी आमची. म्हज्या भाऊ भयणीनो मुचे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा मानत असलें जामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्क्या परिस्थितीच्या दावा सगळेच पर मानून घे. प्रितीच्या बापा जेजूच्या कुर्सा मळी उबो रावन आनी ताजे विदिल्लें काळीस पळोवन बगेवन चुवाव तुज्या अपर्मीत मोगां वळखूंक फावलो आनी ह्या मोगाक ताणें विस्वासपणांनी सक्स दिली. जेजूच्या कुर्सा मरणाच्या बलिदानान भक्तीन वांटो घेवन आमी तुजो मोग वळखून घेता
आनी ताच्या विदल्ल्या खालसांतल्या पवित्र सभेच्या संस्कारांतल्या वरवीं तुज्या जिविताची बर्ती आमकां दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतले उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी सस्नाच्या देवा, सर कळेनी सर्वंतई, आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आमनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या आनंद सब मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाचे किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश पंकलो. मनशा रुपा दिसच्या देवा वळखून घेता, ना दिसच्या वस्तूच्या मोगान पेटोवन बसूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक झाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कस म्हणून सोसो वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयाच आनी खायाच. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी कराराचें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमच्या बसो आनी सुमेस्त मनशा बसो ते वचलें. हे म्हज्या उगडासां कराच. पवर्त सुगूत आमी परगट्या. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्या येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो मुंडो आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूच्या कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समिस्तां पवित्रपण एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुझे पवित्र सभे सोडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा, पीटर पोल आमच्या गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो करे. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
हांव घरमोरये देवाचे माय संगती तिचो पती बगे वचूचे बगे वंदर्म दोता बगे वचू जुवांव वांजेलिस्ट आनी सर्व काळी तुका मारवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुगंध आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचे जोत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. पोमगाळ बाबा भयणीन आमच्या सगळ्यांनी आज्ञा मानान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना तिरकेन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजे कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदराचे जो क्रिस्ताचें येणें बरवशा अत्रक्तल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांदी सुटय आनी सर आकांदांतली वाटय सोमयाचे जो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या पवर्ती दिश्टकाल तुज्या कुशलप्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ तूं चियेतानच वर चलयताय ससनाच्या ससनाक समी शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेका शांती क्रिस्ताची आमी वांटया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकोत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकोत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें निद्रेचे म्हाका फावना जोत्रान म्हाका भलायकी तुझे पासून मुझे पासून तुझे पासून मुझे पासून आयला आयला सोमी मुनिसा देवी सुसंदेश हाडून देवा आमचे बलिदान तुझे पासून मुझे पासून जेजू दैविक मोगासो आयला जाऊन तारो कामसो करेन बलिदान कितें म्हूण ताणें शिकयलां आमकां मोगान जेजू बाळो जावन जल्माला तुझे पासून मुझे पासून तुझे पासून मुझे पासून तुझे पासून मुझे पासून आयला आयला सोमी मुनिसा देवी सुसंदेश हाडून देवा जावन आमचें बलिदान तुझे पासून मुझे
परतुया. भोवमगाळ बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या पुतान निमाण्या जेवणार शेवटपर्यंत आमचो मोग करून दाखयलो. त्या जेवणार जेजूच्या अर्द्या तकली लावून भगवंत सुवान तो मोग गुंडायन वळखून घेतलो. ताच्या निमाण्या जेवणार दिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडे रगच्यान आमी आतां दोशी जाल्या. ह्या भाव भयणीच्या जेवणान दिसान दीस अदीक जेजूचो मोग गुंडायन वळखूंक, ताच्या जिवान बरोवंक आनी ताची मोगाची आज्ञा जतायन पाळूंक आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या भाव भयणीनो, भोव भक्तीपणांत मिसान वाटिल्ली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशिर्वादान तुमचेर मागता. मोगाळ भाव भयणीनो, हांगासर आज हे मिसाचें बलिदान भेटयलेले आमचे मनादी बाप दीपक नरोणा तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा आनी सुमयेची भरपूर आशिर्वादां मागता. वा पुरब्याचें गायन केल्ल्या बाप वजंद्र कळयल्ल्या भाऊ मॅक्सिम तुजोय काळजान उपकार बावडटा. गायन केल्ल्या सर गायन मंडळीचे सन्यास उपकार बावडटा. हे सगळें मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून आसंजे 7 वरार परगट करच्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद फर्नांडीस तसोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. सुमेची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पुंतळा तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हड संख्यान ह्या रटवणीच्या दिसांनी तुमी हांगासर आयल्यात. भक्तीन तुमी सगळ्या देवस्तुतेन वांटिले जाल्यात. तुमकां समेस्तांक अभिनंदन. देव बरें करूं. हर एका शुक्रारा सकाळी 6:30 वरार ह्या पुंतळार हांगासर बळू जेजूच्या मनाक मिसाचें बलिदान, तशेंच पिडेस्तां खातीर विशेश मागणी, बळू जेजूचें नवें, तशेंच पवित्रलाची मागणी. सवय 10 वरार दैवी काकुळसो तेर्स, 10:30 वराक मिसाचें बलिदान, 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन, 11:30 वरां मिसाचें बलिदान, उपरांत नवें पिडेस्तां खातीर विविध गरजां खातीर विशेश मागणी, उपरांत भक्तीक पवित्रलाची मागणी, उपरांत भक्तिकांक जेवण. अशें शुक्राराच्या भोव पवित्र ह्या रितींत तुमी वांटिली जावंक व्हड्या संख्यान येजय. बाळू जेजूची बेसांवां भरपूर रितीन जोडी जाय म्हूण आमची आशा आनी खंडीत ही तुमकां भोव जातली. स्टॉला भेट दिया. बेजार केल्लें मीठ, तेल, कोंथामेथीन्यो रेल्यो, कुरीस इत्यादी आसात. बायबल डायरी आसात आनी हे सगळे आमच्यात मेजुजा बिरो झुजोवंक आनी जय जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्तीक वस्तू वापरूंक ही उलो दिता. दैवी वखदां, डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक पिडे, भुरग्या पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो. दनपाराच्या जेवणाक कुमक करूंक तुमकां आपोवणी दिता. सगळे स्पॉन्सर जायनात. कुशेचे तुमी कितलेय देवीयेत. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां सादी जाता. उदार मनान तुमी कुमक करचें. तुमच्या घरांनी कुमगार, जुबलेव, एनिवर्सरी, काजर दीस, वर्साची मिसां, तशेंच जल्मा दीस इत्यादी आसतना ह्या पुंतळ सुगडास करा. जेवणाक कुमक करा आनी आमी सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागता. पुणशतेच्या प्रगती खातीर, अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. फुलाची पाकळी दिवन सहकार दिया. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं कांय तरी ह्या पुंतळाची प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. ह्या पुंतळार हर एका शुक्रारा कुमसार आसात. सकाळीं 9:45 तावन 11:15 पर्यंत. देखून सुटावें कुमसार जावन एक बरें भक्तीपण आदारण कुमगार घेवन तुमी आत्मीय रितीन बेसांवां जोडूंक तुमकां उलो दिता. हें वर्स जुबलेवाचें वर्स, मुखेलें वर्स जुबलेवाचें वर्स. ह्या संदर्भार आमच्या देशीजेंत कांय थोड्या पुंतळाची भेट करन समेची विशेष बेसांवां जोडूंक अवकाश करून दिला. ह्या संदर्भार आमच्या पुंतळाकी जायत्या जाणांनी येवन समेची भरपूर बेसांवां जोडच्या दिशेन मेटांक काडूंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. हर एका शुक्रार जावच्या आराधनांत, मागण्यांत, तशेंच मिसांत वांटिली जावन आत्मीक बरेंपण जोडून घेवंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पुंतळाची वार्षिक महापरब जानेवारीच्या 12 तारखेर आमी आचरण करता. ह्या वार्षिक महापरबेक तयार जावन 9 दिसांचें नवें आमी येवच्या शुक्रारा 3 तारखेर आरंभ करता. शुक्रारा 3 तारखेर आमी आचरण करता. येवच्या शुक्रारा सकाळीं 10 वरार बावटो उबारून आमच्या वाड्याची विगार वार हे नव्यानाची सुरवात करतले. सवय 10 वरां देवी काकुळसो तेर्स, 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन, 11:30 वरां मिसाचें बलिदान, नवें पिडेस्तां खातीर, गरजेवंतां खातीर विशेश मागणी, उपरांत सरभक्तिकांक जेवण. हे 9 दिसांचें नवें
सकाळी जेंत आसतलें. शुक्रार शनवार आयतारा सकाळी 9:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन, 10:30 वरार मिसाचें बलिदान, उपरांत नोवेन आनी उपरांत पवितेलाची वांकणी आसतली. सोमारा, मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तारा, शुक्रारा हर एक दिसा सकाळी 10:15 वरार दैवी काकुळीचो तेर्स, 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन, 11:30 वरार मिसाचें बलिदान आनी उपरांत नोवेन पेडेस्तां खातीर मागणें, पवितेलाची मागणी, उपरांत भक्तिकांक जेवण आसतलें. 11 तारखेर शनवारा सांजेर 4 वरार वजां पुरशांव अलंगार पेंटेन जावन हांगा आसतलो. उपरांत संभ्रमी मिसाचें बलिदान आनी उपरांत हांगासर बाळू जेजूच्या मना नोवेन उपरांत बाळू जेजूची इमास घेवन जैत पुरशांव आसतलो अलंगार पेंटे पर्यंत. थंय कन्नडांत प्रवचन आसतलें. उपरांत पाटी हांगासर येतल्या रेलिकेचो आशिर्वाद घेतल्या आनी उपरांत आमी त्या दिसा कॉफी फळार घेवन पाटी वेतल्या. देखून व्हड संख्यान ह्या 9 दिसांच्या नोवेनांत ही वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. हें सगळें लायव्ह प्रसार आसतलें, यूट्यूब चॅनलार लायव्ह प्रसार आसतलें. तुमकां कोणाकय जर तर एका दिसा लायव्ह म्हज्या लेखार स्पॉन्सर करता आनी सगळ्या लोकांक ही बरी खबर प्रगट करूंक कारण जाता म्हूण तुमकां मोन आसा जाल्यार म्हाका मेळचें. सगळे स्पॉन्सर ही 10 दिसांची दिवयेत वा एका दिसान दिवन तुमी ह्या लायव्हाक सांगात दिवयेत. तुमकां स्वागत आसा. तुमचें नांव डिस्प्ले कर तुमकां तुमचे खातीर विशेश करून ह्या संदर्भात ते मागतात. तशेंच म्हज्या मोगाच्या बावडीनो 12 तारखेर हांगासर फेस्ताच्या संभ्रमाची मीस सकाळी 10 वरार इंग्लीश भाशेन आसतलें आनी सांजेर 5 वरार कोंकणी भाशेन आसतलें. बಳ್ಳारी देशीचे गोळी बापू अदीक मनादी दोतोर एंट्री सोजो हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. तुमकां संभ्रम असो मोगाचो स्वागत ह्या फेस्ता परबे संदर्भार मागता. व्हड संख्यान ह्या पुणतळाक तुमी येया, ह्या पुणतळा भेट करा. 9 दिसां नोवेनांत वांटेली जाया, फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटेली जाया आनी ह्या फेस्ताच्या जेवणांत ही वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. फेस्त दिसा सगळ्या लोकांक जेवणाची मांडावळ आसतली. हे पटी फेस्ताचो संभ्रम उक्त्या मैदानार आमी चलयतल्या. देखून व्हड संख्येन येवचें आनी ह्या संतोशान वांटेली जावचें. मोगाचे भाव भयणीनो, हांगासर तुमी खंयचोय इरादो दवरनो 9 दिसांचें नोवेन सुकोन आसतना करता तर खंडीत तो इरादो 9 दिसांचें नोवेन समतस तुमकां फावो जातलो. देखून एक निचेव करा. 9 दिसांच्या नोवेनाक सुकोन आसतना येतलीं आनी बाळू जेजूचीं बेसांवां जोडटलीं म्हणलो निचेव करन ह्या नोवेनान वांटेली जाया. तुमचे खातीर सकाळी 10:30 तो 12:30 वरां पर्यंत ही मांडावळ केल्या. पुरसोचो वेळ तो. ह्या वेळार तुमी येवचें, भक्तीन ह्या पुणतळार 9 दीस करसूचें आनी बाळू जेजूचीं बेसांवां तुमी जोडचीं. फेस्ता परबे संदर्भार ह्या फेस्ताच्या सर्व कार्यांक जेवणाक तशें इतर सर्व संभ्रमाक जायतो खर्च आसा. उदार मनान कुमक करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. नोवेनाच्या दिसांनी मिसां दिवयेत, तशेंच जेवणाक स्पॉन्सर जावयेत, तशेंच लायव्ह चॅनलाक तुमी स्पॉन्सर जावयेत. तशेंच फेस्ता दिसा बँड, तशेंच जेवण आनी फुलां इत्यादी जायतो खर्च आसा. तुमी उदार मनान कुमक करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. देखून मुद्दम तुमी रावयेत. फेस्ता दिसा नोवेनाच्या दिसा मिसां दिवयेत. तशेंच हांगासर पिरचेंत रावन कुमक करूंक उलो दिता. सादी पिरचेंत रुपये 5,000, फेस्त पिरचेंत रुपये 10,000, प्रधान पिरचेंत रुपये 25,000 दिवन फेस्ताच्या संभ्रमाचे पोशक जावंक तुमकां आपोवणें दिता. फुलनी फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मोपान सांगात सहकार दिया. बाळूक जेजू आमचो जेजू आशिर्वाद दिवचो जेजू. हो बाळूक जेजू आम्हा हर एकल्यांक भक्तिकांक बेसांवांनी बरोवन दी. अलंगार ह्या पुणतळाचो बाळू जेजू सगळ्या संवसारा पावोवंक आसा आनी हें बाळू जेजूचें पुणतळ अधिकृत पुणतळ जावंक आसा आनी सगळ्या लोकांक अजापाचें पुणतळ जावंक आसा. देखून तुमचो सहकार भोव गरजेचो. खंडीत तुमी वर्त्या मोपान सहकार सांगा दिता तर थोड्याच वर्सां भितर हें पुणतळ सगळ्या संवसाराक हक्क्या संवसाराक आशिर्वादाचें जावं पावतलें, नवार्थीक जावं पावतलें आनी अधिकृत बेसांवाचें ठाणें जातलें. देखून वर्त्या मोपान तुमी सहकारान पाठिंबो दिवंक हांव तुमकां आपोवणें दितां. सांगाता मेळया, सांगाता वावुरया. बाळू जेजूच्या मानाक बाळू जेजूचें फेस्त सांगाता संभ्रमान आचरण करया. तस बाळू जेजू तुमकां आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण ह्या वखदां मागता.
आयच्या दिसा देवस्तुतेक आनी मागण्या कुमक केल्ली आसा लुड्स वाड्या घरांनी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर वाड्याच्या गुरकाराचेर तांकां कुमक केल्ल्या समेस तांचेर मागता ह्या संदर्भात आयच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमक केल्ली आसा लग्न जिविताची 25 वर्सां सिल्वर जुबली आचरण करचे वखता आयच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमक केल्या विथ विलियम आनी फेल्सी नोरोना वेलंकनी वाडो तांचो उपकार बावडटा तांणी येवन मनाची वात आमच्या प्रधान याजकांतून स्वीकार करीचे म्हणून विनंती करता तांकां ह्या संदर्भात भगी संतोष बरीत लग्न जिविताचे उल्हास पटयता तशेंच जल्मा दिसाक देवा अर्घ सावन आज जेवणाक कुमक करता फिलोमेना फर्नांडीस मिलार मायवडो तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा भगी जल्मा दीस मागता देवाचे आशिर्वाद मागता पदरावा तशेंच फ्रांसीस डिसोजा रुसाई वाडो तशेंच आयडा पिंटो नित्यादार वाडो तुमी मुखार येवचे मनाची वात स्वीकार करची तुमकांय देव बरें करूं स्वामी जेजू पळव जेजू तुमकां आपल्या बेसांवांनी बरों दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं नव्याना गायती जावया नव्यानाचें गीत गावया ल्हान भुरग्यां सांगात राव समजो संतोष म्हणटा समी तो मनशाचो इश्ट जावन जियेलो सर तराच्या गरजांनी मनशां पावलो पिडा गुण दैवी वैज म्हणलें नांव ताका भोव जालें नेण्यारां शिकयलो जेजू मेस्ते म्हण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता देखणी कडेन बरोबर बसया मग भाव भयणीनो जायती तुमी हांगासर जायते ते संवाद घालतात वॉट्सॅपार धाडून दितात मेलान धाडून दितात आनी आमी तुमच्या खातीर मागता आज हांगासर जायते ते संवाद आसात ताच्या सांगता तुमची ते संवाद आसात जाल्यार कुडशिया 18 जाणां भुरग्यांक बरी समजुणी आनी बूद मेळोवं 21 जाणांक मोतीक समाधान मेळोवं 11 जाणां बरी सैरीक फोव जावं 6 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचे देण्या फोव जावं 30 जाणांक तरेतरेची पिडा आनी रोग गूण जावं 17 जाणां बरी कामां मेळोवं 15 जाणां धरिल्लीं कामां पंता पावोवंक 8 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावं एकल्याची कुमटेची शिरीची तकलेची संपूर्ण रितीन गूण जावं एकल्याच्या पाट्याच्या कण्याच्या कुशीच्या बोरींची गूण जावं एकल्याच्या कुडीन आसलेली सगळी गॅस्ट्रिकाची पिडा गूण जावं एका उतरपळाच्या आवयक बरी भलायकी फोव जावं एका कुटुंबान शांती समाधान संतोष रास जावं एकल्या आदी धरली सगळीं कामां शबीदान पंथा पावोवंक एका कृषीचेर बेळ्याचेर भरपूर आशिर्वाद लागूंक लागलेली कीड सगळी नपेस जावंक परगांवांत आसलेल्या एका कुटुंबाच्या सद्यांक बरें काम बदरती संतोष समाधान फोव जावं एका चलयेचे स्ट्रेस उणें जावंक बरी भलायकी संतोष समाधान होवंक जिवितांत जैत मेळोवंक MBBS करचे तरणाटे शिकून जाणवायकीन आनी बूद फोव जावंक तेका जाणांची तकली पडबड मायग्रेन गूण जावंक बरी भलायकी सिद्धांत तांकां फोव जावंक 10 जाणांक काळजाची पिडा गूण जावंक 6 जाणांक किडनीची पिडा गूण जावंक 12 जाणां एलर्जी कातीची पिडा ती गूण जावंक 9 जाणांक शिडीची एलर्जी कोंकली गूण जावंक 21 जाणां परगांवांत विजा मेळोवंक 6 जाणां विविध वायट सेवेंतले भायर येवंक 6 जाणांक बरो घर जागो फोव जावंक 7 जाणांक घर जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक 13 जाणांक बरें फ्लॅट मेळोवंक एकल्यान धरिल्लें घराचें काम संपूर्ण जावंक 31 जाणांनी तरेतरेच्या गरजांक विनंती केल्ली आसा हे सर्व इराद्या पासून मागे आमा समेस्तां पासून मागे दिमे घालया आमची मागणी आमची गरजो सोम्या मुखार आमी समर्पण दिवया सर्व साव दिता सर्व साव दिता सगळो म्हाका चढवण दाराक हांव समर्पी हात उबारया हालेलुया हात उबार हालेलुया सगळी आमची ते सव आमची इरादे आमची सगळी मागणी सोम्या मुखार आमी दवरया हालेलुया हालेलुया
निरंतर हालेलुया 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 जेजू सम्या आमच्या दातारा आमच्या बुजवणदारा आमच्या वयसा आम्ही एक सगळी मागणी तुझ्या मुखार दवरल्या पिडेस्तां बरी भलायकी फोव कर गरजेवंत आदार दी भुरग्यांक आशिर्वादीत कर बेसांवांनी पद पिडेस्तांक उतर प्रायच्छांक सगळ्या तुझ्या कृपेच्या बेसांवार तरातराच्या भियेन आकांतान असलेल्या सुटका सोडवण फोव कर कामानातलेल्या कामा फोव कर भुरग्याचे देण्यातल्या भुरग्याचे देणे दे विजानातले विजा फोव कर पासपोर्ट नातले पासपोर्ट फोव कर ड्रायव्हिंग लायसन्स ते फोव कर सगळे फोव कर विश्वासान मागतेल्याची मागणी ऐकत आहे सम्या आम हरी एकल्याची मागणी ऐकून आमकां तुझ्या बेसांवांनी पद तुका जावाई मा तुका जवार जावंक लाभ हालेलुया 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 सांगात मागया ही भगवान जेजू बाळका तुझी सर पदवीच्या पित्यार आंगुडा पिकेल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोल्लो आसता तुका बातकेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक तुझ्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव बोईस जावं तुजेर आजम कयूं तुझे कुशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आसा आमकांनी आनी आमी आमचेर सुकल्या मुशिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळ्ळें पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां आनी देवा सपूत मनीस जालो आनी देवा सपूत मनीस जालो आनी देवा सपूत मनीस जालो नमान मरिया कृपेन बरयले सम तुजे संगत आसऱ्या भितर तूं सुदीवन सदवी पावल चेंजेस जावं देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाचे नमान मरिया कृपेन बरयले सम तुजे संगत आसऱ्या भितर तूं सुदीवन सदवी पावल चेंजेस जावं देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाचे नमान मरिया कृपेन बरयले सम तुजे संगत आसऱ्या भितर तूं सुदीवन सदवी पावल चेंजेस जावं देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाचे आनी देवा सपूत मनीस जालो आनी देवा सपूत मनीस जालो आनी देवा सपूत मनीस जालो महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांवंक घाल जेजू बाळका आमचेर बेसांवंक घाल जेजू बाळका आमचेर बेसांवंक घाल सांगात मागया हे जेजू तुवें सांगलाय मागांनी तुमी घेतल्यात सुतांनी तुमकां मेळटलें आनी बडयांनी तुमकां उक्तें जातलें तुझ्या भोव भगवंती माये मरयेचे मजतीचेर पातयो हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळ्ळा शिकर इकडी बरदोळे दांप्या आमची सगळी कूड आनी आत्मो घरांनी घराणें सगळें सम्या समर्पिया तुमच्या गरजां खातीर पिडे खातीर भलायके खातीर सगळें मागा तुमच्या कुटुंबाच्या संद्या खातीर मागा इरादे घेवन तूं हांगासर ह्या पुणतळाक आयलाय त्या इराद्या बसत माग आनी खंडी समी तूं कांय वखदां दितलो मागा भक्तीन सांगाता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो तुज्या भोव भगवंती माये मरयेच्या मजतीन हांव कलतेपणी आनी अती गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागतां आनी तें म्हाका फोव कर ही घडी भर मागया आमच्या भुरग्यां म्हळ्यार बसत आमच्या भुरगीं आसात घरांत हांगा 6 आसात घरांत आसात परगांवांत आसात त्या भुरग्यां बसत मागा तांकां बरी भलायकी समजोनी बूद गिन्यान सगळें फोव जायशें बरी भलायकी फोव जायशीं अपायांतल्या विघ्नांतल्या अवघडांतल्या कोणवरीशें सर्व तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा सांगात हे जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संवसारांत पूण म्हजे उतरां सरशिनान तुजे भोव भगवंती माये मरयेचे मजतीची हांवें मागचें तें म्हाका लभतलें म्हूण खंडीत भरवसो आसा इकडी बरो आमी दोळे दांपया विशेष करून ह्या पुणतळाक आमच्या हरीक भक्तिकां खातीर मागया हरीक भक्तिकांक समेचो आनंद फावो जावं दी समेचो संतोष फावो जावं दी समेची शांती फावो जावं दी तांचे जिवितांत बाळो जेजू मुखांतर जायते अजापां घडोवन दीत म्हूण मागया सगळी मागणी सांगाता घालन बाळका जेजू समर्पण दिव्या ए अजपांच्या जेजू बाळका कधी नानी बेजारान बरयल्या आमच्या काळजांचेर एका कुळची दिस्त घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता तुजे इतलें बिरमोदीन बरयलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सोदी नितले अत्रे घाल मागची कृपा आमकां दिवूं दी काड आमचे वयले सर कस निरासपण तुजे कुमकांनी बसवण आमकां धाड बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन इकडी दोळे दांपया आमच्या हाताचे दवरया जेजू बाळू जेजून आमच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणाचो उपकार बावडया 6 जाणां बरी विजा फोव जाल्या 17 जाणां बरें काम फोव जालां 13 जाणां बरी सैरी फोव जाल्या 2 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचें देणें फोव जालां एकल्याच्या घराचें काम संपूर्ण जालां एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची 2 गुण जाल्या एकल्याची पाटेच्या कणाची कुशीच्या बरीची 2 गुणी जाल्या एका कुडींची गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्या एक उतर प्रायाच्या आवयक बरी भलायकी फोव जाल्यात एका कृषीचेर बेड्याच्या आशिर्वाद लाभला एक कुटुंबाच्या संद्यांक परगांव विजा फोव जाल्या
एकल्याचे ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळ्ळां, एकल्याचेर स्ट्रेस उणें जाल्यार, बरी भलायकी फोव जाल्या, चौगंजराचे पॉयंट बऱ्यान करूंक साध्य जालां, तेका जागो बऱ्या मला विकून गेला, एका तरणाट्याची परीक्षा बऱ्यान बरोवंक खूब फोव केला, तशेंच 28 जाणां लाभलेल्या विविध बऱ्यापणाक अर्गां दितात. तांचे सांगात आमची अर्गां गोंत्या सर्गेंच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक मौनपणी अर्गां दिवया. समेन केल्ले बरेपण उपकार जावन अर्गां मागणे सांगात आमी मागया. भोव उदार बाळो जेजू, तुजे मुखार आमी सदपडटा, तुवें आमकां दया केले देवडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळती आमी वर्णीत येयल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातींनी आमी तुजे दवरता. तुज्या अजापाचे म्हाजी बारी फात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवं दीत आनी तुजी कडनातली देवीक मजा जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. समियाचे नांव आमचो आदार, समिया दयेन आयक म्हजे मागणी, सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर्व दळ्याने मोगान भरलेल्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुजी गुण करची देवी सगत पिडेस्त कुडीक लाभोंक कश्ट भोगतल्या तुज्या साकरा साकरणी तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन तरातराच्या पिडेनी कश्ट तेल्यांची तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तांची मथेची आनी कुडेची सर्व दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या पुता बाळो जेजूच्या कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची परती भलायकी लाभय. अशें अंगात आनी तुज्या संगातपणान जोडलो दैवीक अनुभव सस्ताचेंची वेळ जोडूंक तांकां आदार जावं. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿಯವರೆಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या भितर रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र सवे जेता राज करता सस्नाच्या सस्ना. आनी सर पदवेदार देवा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे आशिर्वाद तुमचेर आसो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धरता. मोगळ भाव भयणीनो, उबी रावया. जेवणाचेर आशिर्वाद मागया. ह्या संदर्भात तुमचो उपकार बावडटा. सर भुरग्यांचो उपकार बावडटा. व्हड संख्येन भुरगीं हांगासर आयल्यात, तुमी आयल्यात, संभ्रमांत वांटेली जाल्यात. ह्या पासून तुमकां अभिनंदन पडयता. आमी तुमचे खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. जेवणाचेर आशिर्वाद मागया. समेचे नांवी आमचो आदार, सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. रातुया सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, आमी तुका अर्गां दिता. ह्या संभ्रमाच्या दिसांनी, ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा, ह्या पुंतळा घेवचे भाग फोव करून नवेनांत मिसांत आराधनांत वांटेली जावन तुजी भरपूर आशिर्वादां जोडूंक फोव केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. आतां आमी जेवणां तयार जालो. ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करून वावरिल्ल्या लुट्स वाड्याकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तशेंच हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या समेश दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे दानाचो आनी कश्टांचो वावंटीचो फोड येतेच मोपान ताका फाटी मेळो सकड. हें जेवण जेवच्या हरीकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल. कुडीच्या वाडावडीक हें जेवण उपकारता. तशेंच सत्म्याच्या वाडावडीच्या खणा खातीर निरंतर वावरूंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जे राज करताय ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आतां जेजू म्हाका आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं पेला. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. जेजू म्हाका आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं पेला. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार.
पिढी स्त्रियेन तुका भावार्थाना पडले कष्ट लेख तुवें बरें केलें पिढी स्त्रियेन तुका भावार्थाना पडले कष्ट लेख तुवें बरें केलें भावार्थान हांव तुका सोम्याजा पडता पायांतळा तुज्या सर पडता मोगाचेनो रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुनशेत अलंकार फादर मेल्विना तावन तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता ह्या संदर्भार हांगासर हर एका शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता थंडी जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत तुमकां सर्वांक स्वागत दिव्यवाणी